The first demand, that is demand number 23, home. Speaker sir, एक अनाउन्समेंट करप आसता आनी एक खरें जें कितें आसा ताजेर आसता, म्हणजे अनाउन्समेंट वर्सीस रियलिटी. सो बजेटान 2023-24 बजेटान गोवा पुलीस बिल म्हणटा तें प्रपोज केलें आनी अशें म्हणलें की गव्हर्मेंट वील प्रपोज द गोवा पुलीस बिल. आनी हे गोवा पुलीस बिलान कितें आसता म्हळ्यार कमिशनरेट सिस्टम म्हणटा तो, पुणून खंयच हें करता अशें दिश्टी पडना स्पीकर सर. आनी हें जातलें म्हणून कांय इंडिकेशन्स नात. सो एट द मोमेंट DGP एक कॉन्स्टेबलाक पसून ट्रान्सफर करूंक शकता ही कोणाक गॅरंटी ना. स्पीकर सर, पेन्शन स्कीम सी फेरनाची परमनंट करपाची आशिल्ली, 3 वर्सांची ताका वॅलिडिटी आहा आतां. सो ताजें परमनंट करपाचें बी कांय ना, म्हणल्यार अनाउन्समेंट जालो पूण रियलिटी ना. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट एक मोबायल ॲप लॉन्च करपाचो आशिल्लो, सो दॅट केसीस कॅन बी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द पुलीस. हो मोबायल ॲप लॉन्च जावंक ना. स्पीकर सर, हांवें त्या दिसा बाउन्सरांची खबर काडिल्ली. सो बाउन्सर म्हळ्यार कोण हे एक नवें जी प्रथा आयल्या आनी नवी एक ब्रीड जाल्या की बॉडी बिल्डर सफारी घालतात आनी ते बाउन्सर म्हणून भोंवतात. थोडे मंत्र्यांच्या कॅबिनानूय दिश्टी पडटा, थोडे आमदार घेवन भोंवतात ते दिश्टी पडटात. बाउन्सर हे बाउन्सर म्हळ्यार मुखेलमंत्र्यान आपल्या रिप्लायान सांगचें की बाबा हे कोण एक केन्ना ऑडिट जाला. एक हांवें मुद्दाम कायद्यान पळोवंक गेलो, प्रायवेट सिक्युरिटी गार्ड एक्ट म्हणून आहा. हे प्रायवेट सिक्युरिटी एजन्सीजांचे ऑडिट केन्ना सरकारान केलां? कित्याक स्पीकर सर, हे बाउन्सर जर अशें करपाक लागले, कोणाची घरां खाली करूंक लागले, कोणाक सिक्युरिटी दिवंक लागले, कोणाक पेटोवंक लागले, जाल्यार म्हाका दिसता हे गुंडा राज म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनलायज सरकार करूंक दिता. स्पीकर सर, हांवें पयर त्या दिसा तें नोवोटेल म्हणटा तेजें हें काडिल्लें की MKM म्हणटा तें नोवोटेलाचेर आशिल्लें हॉटेलान, तांणी 80 कोटी रुपया सरकाराक फारीक केले ना. आतां झोन हॉटेल्स म्हणून आयलां, ताका तुवें काजिनो लायसन्स दिलां, सेम जाग्याचेर थंय 80 कोटी पेंडींग आहा. आनी जे अंडर सेक्रेटरी होमान हें डिसिजन घेतलें, हें कॉनायवन्स केलें की पेंडींग रिकवरी आसतना पसून हें जें लायसन्स दिलें ताजेर कांय एक्शन जावंक ना. आय डिमांड दॅट एक्शन बी टेकन, कित्याक आनी डिस्क्रिपन्सीजूय बी ह्यो इधर फायल पळोवंक गेले जाल्यार आनी कितें कितें भायर येत आहा. स्पीकर सर, 6 फेब्रुवारी 2024 गोंयच्या सरकारान प्रधानमंत्र्याच्या हातान लेटरां दिलीं भुरग्यांक, फ्रिडम फायटरांच्या भुरग्यांक. डिपार्टमेंटान अशें म्हळ्यार एक जे क्वॉलिफायड भुरगे ग्रँड चिल्ड्रन आसले फ्रिडम फायटरांचे, तांकां जॉब दिले. तातूंत एक फ्रिडम फायटराचो नातू आशिल्लो, ताका LDC लेवल 2 ग्रुप C पोस्ट दिलो. हांवें स्पीकर सर एक प्रश्न घालो, LAQ नंबर 135 डेटेड 9th of August 9/8/2023. हांगा LAQन म्हाका उत्तर मेळ्ळें की ताजें क्वॉलिफिकेशन हें हायर सेकंडरी सायन्स म्हणून, पूण एक्चुअली पळोवपाक गेलो जाल्यार तो पोस्ट ग्रॅज्युएट आहा, MSc तो. ना 1 मिनिट स्पीकर सर, सगळें ताजें सारकें आहा, पूण ताका लेवल 2 दिला तो तुवें लेवल 6 दिवंक जाय आसलो. नाल्यार MSc शिकिल्लो भुरगो हायर सेकंडरीच्या हाजेर फ्रिडम फायटर म्हणून दिलो जाल्यार ताजेर अन्यायच जाता. स्पीकर सर, फ्रिडम फायटरची स्कीम आहा पळय न्ही, त्या फ्रिडम फायटरच्या स्किमींतल्यान फक्त LDC आनी MTS ह्यो दोनूच कॅटेगरी आसात. तेज्या भायर त्या स्किमीत जॉब ना. म्हणून जरी हायर ग्रॅज्युएट आसलो सुद्दां, म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोणी आसलो सुद्दां आसत जाल्यार ताका अप टू LDC पर्यंतूच मेळटा. ना, पूण कशें आहा तें ग्रुप C पोस्ट म्हणटा लेवल 2 to लेवल 6 आसता. ग्रुप C त्या बाकीच्या एका पोस्टांक जे पळय न्ही, स्किमूच तशी आहा. ना, पूण हें तूं पळय लेवल 6 तुमी ताका एकोमोडेट करूंक जाता. सोंपले आतां, फाटली 13-12 जाण उरल्या, तांकां दिले काय स्कीम क्लोज जाता. पण ताजें कितें करप ताणें? ताका एप्रोच करपाक मागीर फायनली ताका तूं म्हळ्यार जस्टीस मेळना ताका, तशी पळोवंक गेलो जाल्यार. लेटर दिवपाक लाय. हय स्पीकर सर, आतां डिमांड नंबर 17 पुलीस. सर, पुलीस डिपार्टमेंटाक स्पीकर सर पेडणे टू काणकोण डिटॉक्स करपाची गरज आहा. डिटॉक्स म्हळ्यार कितें? आमी मातशे मोठे बीड जाता, मायकल लोबो, निलेश काब्राल,
निवळ जावपाक एक खंयच्या एजन्सीन वतात आनी ते मागीर डिटॉक्स करतात तशें पुलीस डिपार्टमेंटाक डिटॉक्स करपाची गरज आहा अशी म्हाका दिसता स्पीकर सर हांवूय बी वता रे आमी ते कोरेज्म करतात श्रावण बिवण कित्याक करतात ते इट्स अ फॉर्म ऑफ नॅचरल डिटॉक्स पुलीस डिपार्टमेंटाक स्पेशल डिटॉक्स जाय कित्याक ते सांगता स्पीकर सर श्रावणान जातले रे ते. स्पीकर सर क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन आर इन्क्रिजींग आतां मुखेलमंत्र्याक विचारल्यार तो कितें उत्तर दितलो हें आतां रिपोर्टींग चड जाता म्हणून तुका तें तशें दिसता म्हणून स्पीकर सर हांव फोकस कर म्हणटा कन्विक्शन रेटाचेर क्रायम चड जाल्यो ओ रिपोर्ट चड जालो हें इम्पॉर्टंट न्ही लेट इज लूक एट द कन्विक्शन रेट स्पीकर सर सायबर क्रायम्स ऑल्सो आर ऑन द रायज वन्स अगेन तूं म्हणटलो की इन्क्रीज्ड अवेरनेस इज मेकिंग दॅट पुणून डिटेक्शन रेट आसपाक जाय कन्विक्शन रेटाचेर फोकस आसपाक जाय स्पीकर सर सिन्स 2021 टील डेट 250 सायबर क्रायम 252 रेजिस्टर्ड जाल्या म्हाका कळपाक जाय स्पीकर सर एक्झॅक्ट लॉजिकल कन्क्लुजनाक कितल्यो गेल्यो पुलीस पेट्रोलिंग म्हणटा तें वाडपा जाय स्पीकर सर पुलिसांनी भीक मागप म्हणटा तें बंद करूंक जाय कशें तरी पुलीस भीक मागता ते न्ही बॅगिंग जे करता तांकां बंद करूंक जाय पुलीस भीक बी मागूंक लागत बी सेकंड स्पीकर सर ते स्ट्रीट सायड वेंडिंग म्हूण आहा तें बंद जावंक जाय 4 लेन रोड्स ताजेर पार्किंग करतात फूल रस्ते आमचे फातोर्डान भितर रेंट कार खंयी वचून पार्किंग करतात हें बंद जावपाक जाय स्पीकर सर हीट एंड रन थेफ्ट्स बर्गलरी थ्रोईंग गार्बेज अलॉंग द रोड्स ह्यो सगळ्यो अनडिटेक्टेड आनी अनरिजॉल्वड कॅटेगरीन पडटात सो म्हाका दिसता कॅमेरा सर्वेलन्स म्हणटा तें नेटवर्क तुवें वाडोवंक जाय आतां कॅमेरा कोण घालतलो फाल्यां थंय इश्यू येतलो पयशांचो कॅमेरा इश्यू येतलो म्हूण तूं PPP मॉडेलाचेर गेल्लो PPP मॉडेल तुमी एडॉप्ट केल्लो आनी ते मेरशे थंय तालांव बरे पडटात ह्या दिसांनी आमकांच हांव एक गाडी घेवन वता आमकां 2 तालांव पडिल्ले आहा थंय सो दॅट मिन्स दॅट थिंग इज वर्किंग आनी तूं जर घालूंक गेलो जाल्यार तुका 1 कोटी रुपयांक एक कॅमेरा पडटलो स्मार्ट सिटीक पडला ते भशेन सो तुजून ते भानगडीन पडनाका तूं हो PPP मॉडेलूच एक्सपांड कर स्पीकर सर वेकन्सीज एज पर माय LAQ रिप्लाय डेटेड 23/7/2024 LAQ रिप्लाय नंबर 123 864 वेकंट पोस्ट आहा गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान 935 आहा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड IRB बॅटेलियनान 162 पोस्ट आसा तातूंत 58 पोस्ट आमी मागतात आनी फातोर्डा ट्रॅफिक सॅल्यूय कर म्हणटात हांव मुखेलमंत्र्याक मागता की हे पोस्ट बेगिनतल्या बेगीन ताणें भरचे स्पीकर सर 35 पोस्ट पुलीस ड्रायव्हरांचे वेकंट आहात सो म्हाका दिसता IRB आनी होमगार्डांक तुमी ड्रायव्हर म्हणून अपॉयंट करता आनी हे सारकें काम करूंक शकना तुमच्यो गाडयो बेगीन पेड्यार जाता हाजें जर पळयलें जाल्यार एक ऑर्डर आहा स्पीकर सर 27 नोव्हेंबर 2018 ची डिपार्टमेंटान प्रमोशन स्ट्रेंथ ड्रायव्हरांची एक रिमार्क घालो एक्झिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ ड्रायव्हर्स शॅल बी कंटिन्यूड अंटील फर्दर असेसमेंट ऑफ व्हेकल फ्लीट अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट म्हणून हो एक रिमार्क घालो हे रिमार्काचेर स्पीकर सर 2018च्यान आज म्हळ्यार 6 वर्सां जालीं सरकारान 100 नवी गाडयो घेतल्यो पूण 100 नव्यो गाडयो घेवन पसून एकूय ड्रायव्हर घेवंक ना सो हाजे खातीर रिक्रुटमेंट ऑफ ड्रायव्हर म्हणटा तो 2014च्यान बंद जाल्लें आहा प्रमोशन ऑफ ड्रायव्हर्स हू वर रिक्रुटेड बिफोर 2014 ऑल्सो पेंडींग सो म्हाका दिसता गोंयचे पुलिसांचे ड्रायव्हर हांचेर हो अन्याय आहा स्पीकर सर एक केस आहा रेडिओ मेकॅनीक कृपासागर मराळकर म्हणून हो पुलीस डिपार्टमेंटान 35 वर्सां हाणें काम केल्लें आहा ताका पयलें प्रमोशन फ्रॉम पुलीस इन्स्पेक्टर रेडिओ मेकॅनीक PSI टू PI जाला आफ्टर गॅप ऑफ 33 इयर्स इन टेक्निकल ट्रेड स्पीकर सर ऑफिसर्स ताजे बरोबर जे जाल्ले ते आज सुपरिंटेंडंट पुलीस म्हणून आहात पुणून GPSCन एक 26/8/2022 रिकमेंडेशन केलें की हाका प्रमोट करचो म्हणून सो तो DYSP वायरलेस म्हणून रेग्युलर बेसिसाचेर करचो म्हणून म्हाका समजता ते भशेन अंडर सेक्रेटरी मुखेलमंत्र्याचे थंय फायल पेंडींग आहा हांव मागतां की ताजी केस कन्सिडर करची आनी ताका DYSP वायरलेस म्हणून अपॉयंट करचो आनी ताका न्याय दिवचो स्पीकर सर पुलीस कॉन्स्टेबल जनरल कॅटेगरींतले पुलीस कॉन्स्टेबल जे आहात जे 15 वर्सां वयर काम केल्ले आहा ते प्रमोट जायना
ते कित्याक जायना ते चॅक करचे. हांव स्पेसिफीक सांगता, जनरल कॅटेगरी पुलीस कॉन्स्टेबल्स मोर दॅन 15 years नॉट बींग प्रमोटेड, हॅम्परिंग वर्क. हांव मागतां की हाजेर ताणें प्रायोरिटी दिवची. स्पीकर सर, IRBन गॅझेटेड पोस्ट ऑफ IRB वर मर्ज्ड विथ गोवा पुलीस, आनी ताजे खातीर अशें दिसता की हें दुसऱ्या स्टेटीन जालें ते भशेन IRB आनी गोवा पुलीस बरोबर आयले म्हणून, पूण हें तशें जावंक नाशिल्लें. स्पीकर सर, फक्त गॅझेटेड ऑफिसरांकूच केल्लें, आनी ताजे खातीर पुलीस इस्टॅब्लिशमेंट बोर्डान एक प्रपोजल मूव केलो होम डिपार्टमेंटा कडेन 18 नोव्हेंबर 2021 फॉर अ कॉमन सिनियरिटी टू गोवा पुलीस अँड IRB स्टाफ. सरकार स्पीकर सर तेन्नाच्यान ह्या प्रपोजलाचेर गेले 3 वर्सां न्हिदला, कांयच करना. आनी ताजे खातीर म्हजो डिमांड आहा की हे एंटायर IRBक गोवा पुलिसान एट ऑल लेवल्स मर्ज करचे. स्पीकर सर, 3 IRB बॅटेलियनां रेज केल्लीं आहा गोंयान. तातूंत कॉन्स्टेबल, PSI, LDC, सपोर्टिंग स्टाफ हॅव बीन अपॉइंटेड. स्पीकर सर, कूक, मेस सर्वंट, धोबी, बार्बर, स्वीपर हे सगळे आहा. म्हळ्यार प्रेझंट स्ट्रेंथ अशी आहा की 60 कुक्स आहात, 40 स्वीपर्स आहात, 28 मेस सर्वंट्स आहा, 21 बार्बर आहा, 21 धोबी आहा. पूण हे काम कितें करतात? स्पीकर सर, हे IAS आनी IPS ऑफिसरांच्या घरान काम करतात. तांच्यो बायल्यो बी तांकां सांगता आसतलें ती आयदनां धुव म्हणून, ती आयदनां धुतात. ही आज परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, more than 50% of the staff are working in the houses of IPS and IAS officers instead of working in the canteen and the camps of the IRB, of the police department. Speaker sir, purpose of appointing them is defeated. अशें जाता कर. So मुख्यमंत्र्यान हे प्रायोरिटीचेर चिंतचें. आमी पयलीं जाणा आशिल्ले की खूब जाण आपले घरांत पुलीस दवरताले म्हणून कामाक, तें बंद जाल्लें. आतां हे ऑफिसर जर दवरूंक लागले हें आनी वायट. आनी म्हाका याद जाता स्पीकर सर, जेन्ना विष्णू वाघ हांगा आशिल्लो तेन्ना ताणें एकदां विचारलेलें, हे ऑफिसर जे इवन हे गॅलरीन येतात तांणी युनिफॉर्मान येवंक जाय म्हणून. दे शूड टेक दीस थिंग सिरियसली. असेंब्ली म्हणटा ती सिरियस घेवंक जाय. आज कितले पुलीस ऑफिसर हांगा युनिफॉर्मान येतात? दे शूड टेक इट सिरियसली. जो पुलीस ऑफिसर हे ड्युटीन आहा हे हावजाच्या टायमार, स्पीकर सर तुमकां हें सांगता, हें तुमी नोट करूंक जाय. कित्याक हावज जेन्ना सेशन आसता तेन्ना यू आर द इनचार्ज. तांणी युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हांगा. दे शूड नॉट टेक इट लायटली. हांव फाल्यां टी-शर्ट घालून जर हांगा आयलो, तुमी म्हाका अलाव करतले? एकदां म्हाका पर्रीकारान हें काडिल्लें, ऑब्जेक्शन काडिल्लें, टी-शर्ट खंयच्यान बसता काय म्हणून. सो हें आय थिंक सो इट शूड बी टेकन सिरियसली. स्पीकर सर ना तें जालें, तें ताणें दॅट वॉज अ स्टायल स्टेटमेंट. तो एक कितें तरी एक शेतकारांचेर अन्याय कसो जाता तें सांगूंक सोदतालो. स्पीकर सर, 27 जून 2024 एक डॉक्टर भरत श्रीकुमार म्हणून ताणें एक स्टेटमेंट केलो की नॉर्थ गोवान भुरगीं LSD वापरतात. LSD म्हणल्यार एसीड ड्रग, मेथाटेफिन, कितें म्हणटात ताका, मेथाएफ्टेमीन कितें तें. स्पीकर सर, हांवें LAQ घालो हाचेर. म्हाका LAQन आन्सर कितें आयलां? स्टेटमेंट मेड बाय डॉक्टर भरत श्रीकुमार इज नॉट बॅक्ड बाय एनी फॅक्च्युअल डेटा. However, strong vigil is maintained around all schools in North Goa and South Goa against drug peddlers. स्पीकर सर, ड्रग्स म्हणटा ते हिंटरलँडान पावल्या. सरकार कितलोय डिनाय करूं, दीस वील ओन्ली मेक द सिच्युएशन वर्स. आमी हांगा हे रेस कित्याक करतात? गोंयचें नांव पेड्यार करपा खातीर न्ही, की गोंयची फुडली पिळगी सेफ उरची म्हणून आमी हे हांगा रेस करतात. जेन्ना सरकार डिनाय करता तातूंत हें सिच्युएशन इम्प्रूव जायना. स्पीकर सर, एक मनीस हांवें आयकलां पयर, एक मेडिको लिगल केस जाली फॉर ड्रग ओवरडोज इन मांद्रे. हो मनशाक एडमीट केलो GMCन तांकां कळ्ळें की ड्रग ओवरडोज जाला म्हणून. GMCन मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशी अशी ड्रग ओवरडोज जाली म्हणून. हे भुरग्याक, हे मनशाक एक प्रायवेट हॉस्पिटल दोनापावल व्हेलो. GMCन काडून मांद्रे पुलिसेक सांगलें की अशें अशें जालां, ताका ड्रग ओवरडोज जाला, मरूंक ना, सारको आहा. स्पीकर सर, थंय PSIन ताजे कडेन 20 लाख रुपया मागले हें सगळें हशप करपाक. हाजो अर्थ कितें? कित्याक पयशे मागता ते? हांगा परतेंय बी इश्यू येता स्पीकर सर, पुलीस पॉलिटिकल नेक्झस इन द ड्रग ट्रेड. हांगा बाब मनोहर पर्रीकर आसतना ताणें एक हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ऑन ड्रग्स, की ड्रग्स रिलेटेड हें आहा म्हणून, कळ्ळें तुका न्ही? आनी तें गुड्डिला सावन जें आहा तें आतां सगळे तुमी एक जाल्यात, 33 लोक बरोबर आहा. तुमकां सगळे तरेच्या लोकांक घेवन सगळे भशेन बसचें पडटा आनी ते एडजस्ट करचें पडटा. म्हणटकर
तें तुमचें पचता पूण ऑन द होल स्पीकर सर म्हाका दिसता की कंप्लीट ओवरहॉल म्हणटा तो जाय. हांव रिपीट करूंक सोदना तेलंगणाचें जें ऑपोजिशन लिडरान सांगलां, पूण गोंयचे पुलिसाक जर जाय जाल्यार हे ड्रग्स बंद करूंक जाता अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर एक एक्सिडंट जेन्ना जाता सोरो पिवन तेन्ना अल्कोमिटर कितलेदां तुमी वापरता काय म्हणून आमी क्वेश्चन केलो. आतां आमी सगळे जाणा की सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही म्हणून, कित्याक अल्कोमिटर टेस्ट आसता. पूण म्हाका अशें उत्तर मेळ्ळें स्पीकर सर की गेले 1 वर्सान हो अल्कोमिटर फक्त 5 केसींनी तुमी यूज केला म्हणून. हें म्हाका कळना स्पीकर सर हें कितें म्हणून. स्पीकर सर आतां इक्विपमेंटाचेर उलोवया अल्कोमिटराचेर. 158 अल्कोमिटर्स आसात, तातूंतले 77 ओन्ली आर इन वर्किंग कंडिशन. स्पीकर सर फास्ट चलयता म्हणून आमी बोवाळ मारतात. 23 स्पीड गन्स आसात, फक्त 18 आर इन वर्किंग कंडिशन. हाचो अर्थ कितें? देर इज 1 स्पीड गन फॉर 17 किलोमिटर्स ऑफ रोड. सो स्पीड गन हांगा आसा, तूं हांगा मातसो स्लो वतलो, उरिल्ले 16 किलोमिटर तूं पेटयतलो 110 स्पीडीचेर आनी तूं पसतलो, तुका कांय जावचें ना. नेक्स्ट स्पीड गनाचेर तूं परतो हें जातलो. एवरेजींग करपाची स्पीड गन आमचे कडेन ना. बॉडी कॅमेराज 139 बॉडी कॅमेराज आहा, 126 आर वर्किंग. 2 इंटरसेप्टर व्हेकल्स आहा, एकूच वर्किंग. स्पीकर सर हांवें आयकलां की गोंयचे पुलिसेन 30 बुलेट प्रूफ शिल्ड घेतली. काबरा लायक हां हें आतां हो रोहन खंवटो जाय आशिल्लो हातूंत. स्पीकर सर हांवें हाजेर नोटिंग्स मागली, म्हाका आन्सर मेळ्ळें की फायल नोटिंग्स आर वॉल्युमिनस म्हणून. स्पीकर सर म्हाका जाय की ती फायल प्रोक्युरमेंट जी रिगार्डींग द प्रोक्युरमेंट ती फायलूच हांगा प्लेस करची. कित्याक सरप्रायझींग स्पीकर सर शिल्ड म्हळ्यार कितें तें हें कितें धाल. ही धाल जी आहा ताजी वेट कितली? 27 किलो. सो वेट लिफ्टर आसचो पडलो मरे. मायकल लोबो ह्या दिसान जीम बीम करता. 27 किलो एक अभय आयलो रोहन खंवटो. 27 किलो हातान धरचे पडले शिल्ड म्हणून. शिल्ड रे ही शिल्ड हातान घेतलो, एक हातान रायफल दवरतलो आनी एक हातान शिल्ड. शिल्ड आसपाक जाय, शिल्ड आसा 27 किलो एक शिल्ड. आनी कितले पडटा आतां ही बुलेट प्रूफ शिल्ड एक हातान 27 किलो धरपी पुलीस आहा गोंया बरें. आनी कितले पडटा हाका? 30 शिल्डांक अरावंड 4 कोटी रुपया पडटा. एक्झॅक्ट फिगर म्हाका मेळूंक ना. 4 ते 6 कोटी रुपया 30 शिल्डांक. म्हळ्यार कशी पडली? एक 10 लाखांक एक शिल्ड पडली. आतां ती शिल्ड खंय आहा? शिल्ड खंय तरी मारल्या साऱ्याक. नाजाल्यार ही शिल्ड घेवन आमी LOC वचचे पडटले, लायन ऑफ कंट्रोल, नाजाल्यार बांगलादेशान वचचे पडटले शेख हसिनाक साल्वार करपाक. स्पीकर सर कितें फकाणां ही? कोण घेता, कितें घेता? हें जर सगळें क्लीन आहा जाल्यार मुखेलमंत्र्याक फायल दाखोवची आनी हांव खंय जर चुकलां जाल्यार हांव माफी पसून मागतां. पूण हे फिगर्स म्हजे कडेन आयिल्ले आहा, ऑथेंटीक सोर्स. हांवें जेन्ना तुजे कडेन डिटेल मागली तुवें म्हाका सांगलें वॉल्युमिनस म्हणून. सो इट मेक्स मी फील मोर सस्पिशियस अबाउट इट. स्पीकर सर कोस्टल पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर 7 कोस्टल पुलीस स्टेशन आहा, तातूंत खूब वेकन्सीज आहा. सिओली कोस्टल पुलीस स्टेशनाक PI ना. आउट ऑफ 23 पोस्ट 15 आर वेकंट. सो ASI पोस्ट वेकंट आहा. 23 हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट वेकंट आहा. 154 पोस्ट ऑफ 248 पुलीस कॉन्स्टेबल वेकंट आहा. ऑल द 41 पोस्ट ऑफ LPC आर वेकंट. स्पीकर सर हे केन्ना फिलअप जातले? हे केन्ना जावपाचें? काय हें विकसीत कशें जातलें गोंय 2047 मेरेन रावल्या काय म्हणून आमी. स्पीकर सर न्यूजपेपर रिपोर्ट सांगता की गोंयचे पुलिसे कडेन 10 बोटी आहा म्हणून, पुलीस बोट्स. हांवें प्रश्न घालो की कितल्यो आहा काय म्हणून. म्हाका उत्तर मेळ्ळें नन म्हणून, 0 म्हणून. पूण हांव जाणा की पुलीस बोटी दिसता आमकां केन्ना केन्ना. एलएन दिसा पुलीस बोटीचेर बी हांवें फोटो पळयला खूब तेंप पयलीं. पूण आतां त्यो गेल्यो काय अश्यो त्यो विरगळ्यो बी जाल्यार हांव नकळो. पुलीस ब्रास बँड LAQ रिप्लाय 127 डेटेड 23/7/24. 4 वेकंट पोस्ट आहा पुलीस ब्रास बँडान. रिक्वायरमेंट आहा 32 म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाचे. पूण ते दे आर व्हेरी ओल्ड, सो ओल्ड दॅट डिपार्टमेंट डज नॉट इवन नो द डेट ऑफ परचेज. स्पीकर सर हांवें विचारलें की कितें आहा काय म्हणून, प्रोक्युरमेंट करपाचें कितें आसा काय म्हणून. म्हाका उत्तर मेळ्ळां इट इज इन द पायपलायन. रिक्रुटमेंट ऑफ PSI. हांवें LAQ विचारलो 122 डेटेड 7/7/2024. रिक्रुटमेंट प्रोसेस ऑफ PSI. हाय कोर्ट एट बॉम्बेन स्टे केलो एक पिटिशनाचेर. LAQ रिप्लाय सांगता 134 PSI स्टाफ वेर सिलेक्टेड अँड पोस्टेड एट वेरियस पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर सरकार हायकोर्टाची ऑर्डर एक्सक्यूज म्हणून वापरता आनी इन्व्हेस्टिगेशन हें जें कितें इन्फॉर्मेशन आहा तें दिना. आमच्या पक्षान
स्पीकर सर डीजीपीक लेटर बरयलें 28/6/2022 म्हळ्यार 28 जून 2022 कितें जालें काय म्हणून म्हाका कांयच रिप्लाय कितेंच मेळना. परा सेशन स्टार्ट जावपाचें आहा. केन्ना जालें सेशन स्टार्ट? आमी केन्ना जालें तें 15 4 जुलय 2024 म्हाका लेटर आयला. म्हळ्यार 2 वर्सां लागली लेटर येवपाक की देर इज अ कमिटी अंडर DYSP फॉर्म टू इन्व्हेस्टिगेट दीस. स्पीकर सर वेर्ना फॉरेन्सिक लॅब एडिशनल स्टाफ जाय, इक्विपमेंट जाय, स्पेस जाय, सगळें जाय, पूण अजून कांय जायना. मॅटर इज अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा. म्हणून हांव म्हणटा मातशें बेगीन करा. ट्रान्सफर ऑफ पुलीस स्टाफ. स्पीकर सर हे जे पुलीस स्टाफ आहा ते घर जावंय जाल्ले आहा खूब कडेन. ते कशेंच शिफ्ट जायना. आमदार येतात वतात पूण तो कॉन्स्टेबल थंय उरता. तो सगळें मांडवली करून आसता थंय. तो स्पीकर सर पुलीस म्हणटा ते 3-3 वर्सां ट्रान्सफर जावंकूच जाय. आनी म्हाका आन्सर दिल्लें आहा की number of police personnel who have been posted for more than 3 years at the same police station is around 208. म्हळ्यार 208 घर जावंय आहा ते पुलीस स्टेशनान. स्पीकर सर I demand that this police personnel, including administrative staff who has completed more than 3 years, have to be transferred. Speaker sir, पावणी जाता म्हणून अशें हें जाता. पयली खेप, दुसरी खेप अशें म्हणून. अंजुणा पुलीस स्टेशना is having 2 sensitive police stations. PI आहा तो is having 2 police station charge, Kalangut and Anjuna. Both these police stations are coming under 2 different subdivisions. एक पोरवोरी subdivision, एक म्हापसा subdivision. पुणून ऑफिसर एकूच आहा. PI जे अशे बेकार बसल्या ते 140 PI बेकार बसल्या. बरो आसूं रे, पूण 140 बेकार बसल्या आनी एक पुलीस ऑफिसर थंय बसता. सो समथींग इज रॉंग स्पीकर सर. कितें जाता तें पयली खेप, दुसरी खेप जावतो तशें जावंक ना काय म्हणून तिसरी खेप जावन पचून. स्पीकर सर एक इन्सिडंट येता की म्हाका एकल्यान सांगलें पेडणे पुलीस स्टेशनान एक पुलीस पर्सनलान कंप्लेन दिली की आपले चलयेचेर मॉलेस्टेशन जालें म्हणून. पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिली धरलो मनशाक. PSIन कॉम्प्रोमायज केलें. कॉम्प्रोमायज स्पीकर सर पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर स्पीकर सर पुलीस कॉम्प्रोमायज करूंक ना आसतलें तेणी जाय जाल्यार केस दिवची. लोक आपल्या मदीं कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर परत पुलिसीचेर घालतात. चॅक कर PSI कडेन. तूं केस दी, हांव चॅक करता. PSI कडेन चॅक कर. हांव चॅक करता. तूं स्पेसिफिकली हांव तुका नांव मेन्शन कर म्हणना. नांव मेन्शन करीत ना. स्पेसिफीक हांव नांव खूब मेन्शन करूंक शकतालो, हांवें करूंक ना. तुवें दिवची, हांव चॅक करता स्पीकर सर. स्पीकर सर एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर न्याय मेळना सर्वसामान्य गोंयकाराक कसो मेळटलो हो प्रश्न जाता. स्पीकर सर हांवें आयकलां की एक केस जाली आनी एक एक्युज्डाक धरलो एक मॅटरान. तो एक्युज्ड आसलो AC मॅकॅनीक. ते PSIन कितें सांगलें की आपल्या घरा एक AC बसय म्हणून. हेंय तुका मॅटर खबर आसतलें. चॅक कर स्पीकर सर. एक तकलेन धरा स्पीकर सर की आमी ओपोजिशन कमी आसत, नंबर कमी आसत, पूण आमी अलर्ट आहात, आमी सामके जागृत आहात आनी पुलीस आमच्या कानान घालूंक शकचे ना. हे कितेंय अशें इमोरल वस्तू आमी खपोवन घेवचे ना. स्पीकर सर कोलवा एक कस्टडीन मनीस पडलो. ते मनशाक जे भशेन इनह्युमन ट्रिटमेंट आनी ताजो जे भशेन टॉर्चर जाला कोलवेचे PI कडेन ते म्हाका दिसता हें आमच्या गोंयाक सोबना. म्हज्यान ते सगळें वाचूं येता. म्हजे कडेन कंप्लेन हांगा आहा. पूण जर सादी वस्ती थोड्यो गोश्टी आशिल्ल्यो जाल्यार त्यो अश्यो as a form of humiliation and torture, forcibly shaved his head, rendering him bald. In an act of cruelty, plucked the nails. नाकटा काढली. स्पीकर सर टॉर्चर मेथड इलेक्ट्रिक शॉक्स, हड्ड्याचेर उबें रावप, आयसाचेर न्हिदूंक लावप. हें कितें स्पीकर सर? हें खंयचें हें गोंयान अशें जावंक शकता? इवन एन एक्युज्ड has got a right. Under the law he's got his right. ह्युमन रायट्स म्हणून आहा न्ही ताका. कित्या खातीर म्हणून इतलें जावप? म्हाका स्पीकर सर हें सारकें म्हाका दिसता एक्शन हाजेर जावपाक जाय. PSI तो कोण तो PI आहा तो ताचें नांवूय आसा. हांव नांव घेना. मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें की खंयचे 5 मिनटां 3-4 डिमांड आहा. लास्ट दीस हो आनी माननाका तुमी स्पीकर सर. हांव बेगीन उलयना ताजे खातीर तुमी मारतले मागीर म्हणून. खंयचे एक डिमांड जाता थंय आहा. स्पीकर सर हांव आतां फायनान्स आहा. स्पीकर सर फायनान्सान आता फायनान्स स्टार्ट करता. डिमांड नंबर 32 फायनान्स आहा, PWD आहा,
प्रोसिक्युशन आहा, सो तुम्ही ओगी स्पीड मान नाका. आणि निलेश काब्राल मात्र भितर वच. निलेश काब्राल हांगा स्पीकर न्ही, हांव डेप्युटी स्पीकर न्ही, ताजी कसलीच डायरेक्शनां येवंक ना. तो आतां मंत्री जाता दिसता. स्पीकर सर, खूब बँकेनी अशें एक घाला की वी हॅव एम्पॅनल्ड वेरियस बँक्स, पूण तुमी एकूच बँक एक्सिस बँकाक मूव केलें. तें आतां फाटल्यान घेतलें बरें आहा, पूण हें कित्याक जालें तें सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सरकार जीएसटी कॉम्पेन्सेशनान 6,830 crores सरकाराक येवपाचे आहा. सो स्पीकर सर, डबल इंजीन सरकार मागता हांव की हे बेगीन फंड रिलीज करचे. सिन्स सप्टेंबर 2022 सरकारान मार्केट लोन घेतलो 3,800 कोटी रुपया. हो 10 वर्सांनी 11,880 कोटी जातलो. 3,800 जे घेतले आनी जे आमकां स्पीकर सर, सरकार लोन घेतूच असता. इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयच्या सरकारान केन्ना प्रोसेस वयल्यान आमी ते कमी केला. स्पीकर सर, हे आमी सदांच आयकतात. हांव फकत तुका सांगूंक सोदतां की पयशे जे तुवें घेतले, लोन घेतलो, तो तुवें सारके बरे भशेन वापरूचो. कित्याक तो कसो वाडटलो तो तुका हांवें सांगलां. एक दीस असो वाडत की आमी सगळेच बुडत ताजे बरोबर. सो तें जावचें न्ही म्हणून. स्पीकर सर, हर घर से नल कितें नल से जल 7 कोटी रुपया नाबार्डा कडच्यान. जेटीज एट माली कुडबणा 60 लाख रुपया. पोंडा सिवरेज 5.28 crore. नावेली सिवरेज 9.26 crore. चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट 28 crore. एला फिश फार्म 2.7 crore. म्हणल्यार हें सगळें पळयलें जाल्यार नाबार्ड म्हणल्यार तुका ATM जाल्लें आहा, हें अशें दिसता. स्पीकर सर, आतां गव्हर्मेंटाचें क्रेडीट कार्ड केन्नाय 110 विड्रॉवल जाल्यार 2022 जुलयच्यान. आतां एक बरें आहा की तुवें कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटाक म्हणल्या म्हणून, पूण तुज्यान लोन घेवं येता 2,600 कोटी. ह्या वर्सा तुवें म्हणलां की आपूण 3,000 कोटी घेतलो. बजेट आहा सरप्लस, लोन इतले कित्याक घेवचें पडटा. स्पीकर सर, सिडबीचे लोन वाडल्या 150 कोटीच्यान 200 कोटी. RBI बेज ऑन मिन्स वाडला 200 कोटीच्यान 500 कोटी. बोरोइंग्स फ्रॉम नाबार्ड सेम उरला. EDC रिकवर करपाचे आहा 342 crores फ्रॉम 2016. EDCचो चेअरमॅन कोण आहा? आमचो माननीय खासदार. म्हाका दिसलो तानावडे आहलो न्ही, तो ना. पूण तूं आहा जाल्यार तूं चड ओवर हें आहा, तूं बिजी आसतलो. 2016च्यान तुवें रिकवरीच करूं ना. कित्याक रिकवरी जावंक ना तें चॅक कर. 342 कोटी रुपया दिवपाचे आहा. स्पीकर सर, हांव बोर्डा मल्टीपर्पज स्कुलाचें GSIDCन येता हांव आतां. तें तुवें सेकंड फेज ITI आनी हें घेवचें म्हणून हांवें मागलां. तूं थंय येतना तूं बाब दिगंबर कामतीक घेवन आमच्या मतदारसंघान येता. तूं खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी खंय पडल्या ती कळना, वो तूं म्हाका भायर दवरूंक सोदता. प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो म्हज्या वेळार. हें एक. आतां दुसरें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. स्पीकर सर, हांव सेनापती बाब सुभाष फळदेसाय कडेन हांगा डिमांड करपाचो आशिल्लो की म्हाका एक फेरी बोट दी म्हणून. कितें करपाक? रस्त्या वयल्यान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावपाक. आतां इतलें तें बुडलां मदीं की GSIDCक जर आमी सांगलें, GSIDC सांगता आमचें काम जालें म्हणून. काम कितें उरलां? एक बस बेज जाय, पायलट आनी रिक्षा स्टँड जाय. लोक बुडून हॉस्पिटलान पावचे पडटा, थंयच्यान चलत KTC कडेन वचचें पडटा. ही सगळी परिस्थिती आहा. आनी जे भशेन बुडटा ते भशेन थंयच्या लोकांनी म्हाका सांगलां, सुभाष फळदेसायचे तूं म्हणजे बरो आहा असो दिसता म्हणून, ह्या दिसान बरो उलयता असो म्हणून. सो ताजे कडेन एक फेरी बोट रो सर्वीस बी माग म्हणून. ही मातशी फ्रॉम रस्तो टू हॉस्पिटल पावपाक. फकाणां करता हांव, पूण मातशें फकाणां करीन तकलेन वचचें म्हणून मुखेलमंत्र्याचें करता. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्री जेन्ना आमकां कितेंय सांगता तेन्ना आमकां दिता लाडू दिता आनी म्हणटा कितें हे मिलेट्साचे लाडू खा. हो सुदीन ढवळीकार धाडटा ते आपले लाडू. हे केन्ना आतां 1 मिनीट स्पीकर सर. सो एक आमी प्रश्न विचारलो की कितले तुमी पयशे ट्रान्सपोर्टाचेर मोडले. VIPचे 4.32 crores फ्रॉम 2022 टील डेट. 1.33 crores 5-star हॉटेलाचेर. 1.70 crores केटरिंगाचेर. स्पीकर सर, आतां मुखेलमंत्र्याक वायट दिसपाक म्हणना हांव, पूण 40,03,362 रुपया म्हळ्यार 40 lakhs कितल्याचेर म्हणले, कित्याचेर म्हणले? लाडवांचेर म्हणले. हें म्हाका उत्तर मेळ्ळां स्पीकर सर. ही फट न्ही आं. लाडू 40 लाखांचे लाडू खावयले. आतां कोणा खावयले कोण जाणा. क्वेश्चन घाला हांव तुका आन्सर सांगता. अनस्टार्ड LAQ नंबर 119 हांवें मागूं ना, मागलो बाब वेन्झी वेगशन. वेन्झीचो क्वेश्चन तो 25 जुलय 2024 आहा आनी उत्तर दिलां
40 लाखांचे लाडू खावयले म्हण तुमी. ह्या गोंयच्या सरकारान 40 लाख रुपया मोडले लाडू खावपाक. सो सुदिनाचे लाडू खावचे पयलीं आमी चिंततात बाबा सरकारी लाडू काय घरावो लाडू काय म्हणून. कितें स्पीकर सर हे पयशांचो कसो म्हणून इबाड करप. स्पीकर सर, स्मॉल सेव्हिंग्स आणि लॉटरीज एस्टिमेटेड रेव्हेन्यू 42 कोटी, एक्चुअल 5.7 crores, एक्सपेंडिचर 18.86 crores, 17.5 went as grant. Last year you estimated a revenue of 52 crores, dropped it to 36 crores. What is the justification for these numbers? Is the contractor cheating you or has Goa lottery lost its charm? Speaker sir, public works हाजेर वता हांव आतां. पब्लिक वर्क्स कला अकादमीचे रिनोव्हेशन हो जो ताज महाल रिनोव्हेट जाला हाजी फायल नोटिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट. त्याच्या पयलीं फक्त एकूच करेक्शन तुका सांगता. 27 किलोचे शेल्ड बीन म्हणटालो पळय न्ही रे, ते 27 किलोचे न्ही हांवें घेतले. तितून ते टोटल जे एक हाडला पळय न्ही, लाटी 350 grams, हेल्मेट 200, ओके, शिल्ड कितले? 2.5 kg ची. ना तू चेक कर. कितले पयशे कितले पयशे पडले तेका? टोटल कॉस्ट जो आहा पळय न्ही, टोटल कॉस्ट तुका करून दाखयता. आमी बरोबर वचून पळोवया ते शिल्ड गोंया. ना ना, शिल्ड जाय ना, ताणें पळोवना. ताणें युनिफॉर्म घालून आपय ताका पयलो. तो युनिफॉर्म घालून शिल्ड हाडून दाखयचो कोणी जाले. तू 27 किलो स्पीकर 27 किलोच ते आमी बरोबर या आनी पळोवया. हांव तुका चॅलेंज मारता 27 किलो हे. अरे तुका एक शील हांगाच हाडून दाखयता मरे. हाडून दाखय स्पीकर सर, हाडून दाखय. शुअर हाडून दाखय. एक शील लेके हांव शाम तक 100%. आमी नाल्यार बरोबर वचून पळोवया. स्पीकर सर पळय, लेखे हांव म्हणजे म्हणटा म्हाका कोंकणीन सांगला मनशान कितली वेट ती. कोणाची गॅरंटी? गोंयकारांची काय लेखे हांवची? हें तकलेन दवरा. आमकां सांगपी आहा ते खरे गोंयकार आहा. स्पीकर सर, कला अकादमीचें रिनोव्हेशन, ताज महालाचें रिनोव्हेशन, आनी हें फक्त फायल नोटिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट्स हे जर वाचले जाल्यारूच आमकां कितें तरी कळटलें. पुणून एलेक्यून जेन्ना हें क्वेश्चन आमी विचारलो तेन्ना उत्तर म्हाका दिलें की आन्सर हें इज वॉल्युमिनस म्हणून. स्पीकर सर, आतां म्हाका कितें जाय आशिल्लें? सादें. PWDन टॅक्टॉन म्हणटा तांकां कितलीं लेटरां बरयलीं? डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चराक कितें बरयलें? कंप्लिशन सर्टिफिकेट, पेमेंट इनवॉयस, फायल नोटिंग्स, इन्स्पेक्शन रिपोर्ट्स. हें कितें? वाय इज दीस वॉल्युमिनस? देर इज नो वे दॅट दीस कॅन बी वॉल्युमिनस. आज बाबूश मोन्सेरातान म्हणला सुदीन ढवळीकार बरो PWD मंत्री आसलो म्हणून. आतां म्हाका सुदीन ढवळीकारान तरी सांगचें हातून वॉल्युमिनस कितें आहा? कितें वॉल्युमिनस आहा हातून? स्पीकर सर, पूण एनीवे ते सोड खबर. आमकां RTI आहा. RTI घालून आमकां मेळ्ळा आनी जें कितें मेळ्ळा तें आमी हायकोर्टान सबमीट केलां. ही आमी जाली 3 वर्सां केस झगडटात आनी ती स्कॅमूच तें. इट इज अ मेजर स्कॅम. आय रिपीट इट, इट्स अ मेजर स्कॅम. स्पीकर सर, FIR फायल करपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराच्या अगेन्स्ट. कित्याक कितेंय जावं, फाल्यां शहाजान आसा, शहाजान गेलो म्हणून सोंपलें ना. ते उद्वास पयशे जे इबाड जाल्या ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. जे कॉलेप्स जालां ताजेर एक्शन जावंक जाय. स्पीकर सर, आतां हांवें आयकतां की गोवा सदन, गोवा निवास 30.78 crores वता. वर्क ऑर्डर AAIG इंटिरियर्स म्हूण ताका दिल्या. कॉन्ट्रॅक्टर गव्हर्मेंटाचो फेवरेट अशें दिसता. तो प्रायवेट कामां करता. सो आनी कोणाचे चुकी खातीर मुखेलमंत्री त्रासान पडचो न्ही म्हणून हांव हें मागतां. स्पीकर सर, रोड वर्क्स एक गांव दिल्यात सांग्यार, कोण काल्ला विलेज म्हणून. नो रोड फॉर 63 years. हे क्वेश्चन आन्सर आहा. मागीर काडेल इन कावरे पिल्ला, नो मोटरेबल रोड, ड्रिंकिंग वॉटर कनेक्शन. विलेजीस हॅव टू बिल्ड अ मेकशिफ्ट फूट ब्रिज टू क्रॉस 2 rivulets. काजू गोट्टो, बाबुल्ला 63 years बांयगिणी. स्पीकर सर, हे 63 years बी म्हणून सांगून हांव खंयच्या आमदाराचेर टॉन्ट मारूंक सोदना. फक्त ना हें खूब आहा. ना खूब आसा. चार इश्यूज आहा. ना हे आन्सर दिल्ले आहा. स्पीकर सर, हे म्हजें आय हॅव नॉट मेड अप एनीथींग. दीज आर आन्सर्स. आय एम स्पीकिंग ऑल ऑन आन्सर्स. एंड स्पीकर सर, इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की आय ओनली होप दॅट दीज आर द ओनली एरियाज इनएक्सेसिबल. अशें सगळे मतदारसंघात आसा अशें जावचें न्ही. इतलेंच हांव मागतां. स्पीकर सर, डेब्री डंपिंगाचेर आतां 13 sites चूज केल्ल्यो आहा डेब्री डंपिंग करपाक. आतां हांव तर म्हजो तर धंदो आहा की कोणाचें घर मोडटा ती व्हरून डेब्री हांव हें करून पोट भरतलो. इट्स अ लिगल बिजनेस. तातूंत कांय इलिगल ना. पूण हांव जेन्ना घेवन वता थंय, तो मनीस जो घेवन वता ताका पुलीस आडायता, हफ्तो घेता आनी मागीर सोडटा आनी मागीर ताका डंप करून दिता. हें कितें? वॉट इज द यूज ऑफ आयडेंटिफायींग दीज 13 sites?
स्पीकर सर, हांव मागतां की म्हाका मुखेलमंत्र्यांनी एक अश्युरन्स दिवचें, सिन्स इट इज अ मॅटर ऑफ लायव्हलीहूड ऑफ सम गोवन पीपल, की ही जी डेब्री म्हणटा ती आहा ती डंप जातली एट द आयडेंटिफाईड सायट्स अँड नोबडी वील डिस्टर्ब दीस पीपल. स्पीकर सर, आतां मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज म्हणटा त्यो PWDच्यो हांव एक सांगूंक सोदतां, अ टेल ऑफ 2 फ्लायओव्हर्स. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान फावंडेशन स्टोन घाले 6 लेन रावणफण ब्रिजाक गेल्या वर्सा, आनी मडगांवकारांक ताणें प्रॉमिस केलें की कोंबा फ्लायओव्हर म्हणटा तो हायस्ट प्रायोरिटीचेर आपूण घेतलो म्हणून. स्पीकर सर, ताजे मागीर हीच प्रॉमिस ताणें म्हाका हांगा सांगली ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, आनी मडगांवकारांक आनी साश्टीकारांक भिवचें न्ही म्हणून की कोमान जें कितें ट्रॅफिक जॅम जाता हें वतलें म्हणून. स्पीकर सर, आतां आनी एक फ्लायओव्हर डिक्लेअर जाला, म्हळ्यार जो तुमी पास केला, विक्टर हॉस्पिटल टू लाफ्लोर, आनी कोंबा फ्लायओव्हर तो मागीर दवरला. ऑफिसर्स अशें म्हणटात स्पीकर सर की कोंबा फ्लायओव्हर म्हणटा ताका प्रायोरिटी दिवंक जाय आशिल्ली, कित्याक थंय एज्युकेशनल हब जाल्लो आहा. स्पीकर सर, थंयच्यान थंय रायट फ्रॉम KG टू पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्याच एरियेन आसात आनी सगळीं भुरगीं येतात. सो हो फ्लायओव्हर तुमी पयलीं घेवंक जाय आशिल्लो, पूण तुमी दुसरो घेतलो. सो आतां इतलेंच न्ही स्पीकर सर, थंय रेल्वे क्रॉसींग आहा, आतां कोळशाचे ट्रक येत आसात, सो ते परमनंटली ऑलमोस्ट तो बंद आसता. सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक जी एक एडेड ड्युटी जाता, नॉट ओन्ली एज PWD मिनिस्टर बट ऑल्सो एज एज्युकेशन मिनिस्टर, आनी थंय 115 वर्सांचे मठग्रमस्थ हिंदू सभेचें दामोदर इश्कॉल म्हूण आहा, जे भुरगे ते हायर सेकंडरी मेरेन आहा, ते भुरग्यांचें लायफ खतऱ्यान आहा बिकॉज ऑफ दीस ट्रॅफिक जॅम अँड ट्रॅफिक कंजेशन एट द माउथ ऑफ एन एज्युकेशन हब. सो आय प्लीज रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर, ही मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी म्हणून ते येवचें न्ही, ताणें पयलें काम घेवंक जाय तें पयलें घेवचें, पॉलिटिकल कंपल्शना खातीर दुसरें खंयचें घेवचें न्ही. स्पीकर सर, वेस्टर्न बायपास जो आहा ताजे खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन ड्रेनिंग आउट जायना. एनक्रोचमेंट अराउंड द कारे कॉलेज ऑफ लॉ आनी वायडनींग ऑफ द कल्वर्ट्स एट खारेबान हें जावपाक जाय, कित्याक थंयच्यान ते सगळे रिवर्स आमच्या मतदारसंघान येता. इस्टर्न बायपासाचेर रस्त्याचेर लायटी ना. स्पीकर सर, 100 कोटी रुपया सरकारान अनाउन्स केल्या ब्लॅक स्पॉट्स काडपा खातीर. आज मेरेन 84 crores have been sanctioned, which will be spent on 17 projects in the state. Speaker sir, basic जे आसा ते म्हाका दिसता परते आतां जे भशेन खड्डे पडल्या, आनीक पणजे वचपाचें ना, पणजे म्हणटा सगळें ऑफ रोडींग जाल्लें आहा, नॉर्मल गाडयो बी व्हरपाच्यो न्ही, सगळ्यो त्यो आतां नव्यो येता तसल्यो व्हरपाच्यो. सो म्हाका दिसता सरकारान बरे रस्ते आनी गूड रोड डिझायन्स हाजेर फोकस करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, फातोर्डान हांवें एक मुखेलमंत्र्या म्हऱ्यान पयर वचून बोर्दा रिंग रोड आनी इस्टर्न बायपास एलिवेटेड रोडाचें सांगलां, ते मातशें प्रायोरिटी करची, सबका साथ सबका विकास करूंक सोदता म्हणून खरेंच दाखोवची. स्पीकर सर, MPA आतां सरकारान मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्यान NHAI कडेन कनेक्ट करपाक म्हाका आन्सर मेळटा ते भशेन 459.78 crores मोडले. हे पयशे स्पीकर सर डबल इंजीन आसतना तुमचे कित्याक मोडले? तुमी थंयच्यानूच वयल्यान करून करूं येता आशिल्ले. स्पीकर सर, जेट पॅचर काबराल आसतना जेट पॅचर हाडिल्लो, जेट पॅचर म्हणून आमी बरें हें जालें. एक आमी क्वेश्चन विचारलो स्पीकर सर की हे जेट पॅचराचेर कितले पयशे मोडले काय म्हणून. आन्सर म्हाका अशें मेळ्ळें स्पीकर सर, 30.52 crores टू रिपेर 18,899 पॉटहोल्स. आतां हांवें एवरेजींग केलें, एवरेज केल्यार कितले पडटा? 16,000 रुपयांक एक पॉटहोल पडटा, एक खड्डो रस्त्याचेर 16,000 रुपयांक पडटा. सो कितें स्पीकर सर हें कितें चिता मायकल, चित तुवें खड्डे रिपेर करपाक 16,000 रुपयाचो खड्डो, अरे कितें वालोड तुमकां. स्पीकर सर, खूब PWDचे कॉन्ट्रॅक्टरांनी एम्पॅनलमेंट करतना ओल्ड लायसन्सिंग सिस्टम टू न्यू लायसन्सिंग इन्फॉर्मेशन सारकें येवंक ना वो मेळूंक ना, वेबसायटीचेरूच आहा, फक्त 2 न्यूजपेपराचेर आहा म्हणून तांचे दे हॅव मिस द नोटीस अँड दे हॅव नॉट बीन एबल टू कम ऑन द न्यू सिस्टम. कोट्यांनी रुपया सेक्युरिटी डेपॉझिट तांचे नॉट रिटर्न्ड आहा. स्पीकर सर, तें आतां हांव PWD आर्किटेक्ट, पोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट्स प्रमोशन PWD जावंक ना. सो स्पीकर सर, ही खूब वस्तू आसात, तूं बेल मारता म्हणून हांव बेगीन फुडें वता. पूण एक सांगूंक सोदतां की मुखेलमंत्र्यान सांगलां की सरप्लस बजेट आहा म्हणून.
सरप्लस बजेट आहा म्हणल्यार आमी ताण आहा. आमकां एक एक आमदाराक ह्या मुखेलमंत्र्यान 2.5 कोटी रुपया दिवपाचे MLA फंड हे स्टेप घेतलो म्हणून ताजें हांव अभिनंदन करतां. चीफ मिनिस्टर तुजें अभिनंदन बी करता. तूं पयलोच मुखेलमंत्री तुवें आमदाराचें चिंतलें आनी 2.5 कोटी आमकां प्रोविजन केलें फॉर MLA फंड म्हणून तुजें हांव अभिनंदन करतां. पूण तुवें सरप्लस बजेट म्हणून डिक्लेअर केलां म्हणून ते 2.5 कोटीचे 5 कोटी कर म्हणून हे खेपे मागता कित्याक ऑलरेडी यू आर सरप्लस सो मायट एज मेक इट 5 कोटी. स्पीकर सर ना जाल्यार कितें जाता जाणा तूं त्या दिसा हांवें कविता आयकली आनी ती कविता आयकून म्हाका आनी एका गोंयकारान कविता धाडली. अरे बाबा एक सगळे PWDचे जर आयकलें जाल्यार आलेश पोर्तुगेजीन न्ही ती कोंकणीन म्हाज्या आयक राव ती आतां ती कविता आयका तुमी. तुमी जावन गेले, तुमी जावन गेले, तुमी लोकांचे पयशे कलाकारांचे श्राप खावन गेले, तुमी कला अकादमीची वाट लावून गेले, तुमी गोंयकारांक चुनो लावून गेले, खरेंच तुमी जावन गेले. स्पीकर सर ही आतां म्हजी कविता स्पीकर सर ही कविता विजय सरदेसायाची दिसता आनी आमी कोणाक चुनो लावना हे ताका सांगता. स्पीकर सर स्पीकर सर विजय सरदेसाय सर्वसामान्य मनीस इतलो व्हडलो कवी बिवी कलाकार बी हांव न्ही. ही विजय सरदेसाय मनोहरराय सरदेसायच्यो कविता आतापर्यंत वाचल्या ही विजय सरदेसाय ना विजय सरदेसाय कवी बिबी न्ही. स्पीकर सर ते आमचे दुसरे फॅमिलीक सोडला हांवें ते एनीवे. स्पीकर सर आतां प्रोसिक्युशनान स्पीकर सर अशें येता मातशें उलोवया मरे कितें बेल मारता. म्हापशा फामाद जातलो तूं बेल मारता म्हणून. स्पीकर सर कन्विक्शन रेट 50% पाविल्ली आहा. कन्विक्शन रेट इतली कमी कित्याक? काबराल आसतना इम्प्रूव जावंक नासली ती कन्विक्शन रेट तशीच आहा. 50% कित्याक आहा? म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसरान थरो इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी PPनी IOचेर तुमी जें सोडलां तें तुमचें सारकें जायना. स्पीकर सर एक स्टेट लेवल कमिटी कन्विक्शन रेट एनालायज करपाक जावंक जाय आनी ती तुमी सांगलां की 1330 केसीस एंडेड विथ एक्विटल्स. हे कित्या खातीर ती रिजन दिल्ली आहा. स्पीकर सर recommended measures was investigating officer monitoring of investigation, monitoring progress in the case. So poor conviction rate आणि injustice to victims हे कमी जावपा खातीर एक सिस्टम वॉर फुटिंगाचेर करपाची गरज आहा. स्पीकर सर खूब जाणांची नांवां इलेक्टोरल रोलांतल्यान काडलां. डिमांड नंबर 6 इलेक्शन ऑफिस हें तुज्या मतदारसंघात जाता जाल्यार चॅक कर तूं. स्पीकर सर BLOंक डायरेक्ट केलें की BLO डायरेक्ट करूंक जाय की तांच्या घराचेर व्हरून नोटीस मार म्हणून. नाजाल्यार अशें दिसता की एक पर्टिक्युलर इन्क्लिनेशन दवरुपी वोटर तांचीच नांवां कॅन्सल जातात. आनी स्पीकर सर मागीर एक प्रश्न येता हें कित्याक अशें जाता काय म्हणून सिलेक्टीव टार्गेटींग ऑफ वोटर्स बेस्ड ऑन देअर एपरंट वोटींग प्रिफरन्सीस हें जावपाक जायना. पूण ही कॉमन कंप्लेंट इलेक्शनाच्या टायमार आमकां येता की हें जाता म्हणून. स्पीकर सर टुरिजम डिमांड्साक हांवें बाब रोहन खंवट्याक विचारलेलें की बाबा 95.75 lakhs and 62 lakhs फॉर बॅरिकेडिंग प्रोवायडींग स्ट्रॉंग रूम एंड पेंडल एट काउंटिंग हॉल नॉर्थ एंड साऊथ गोवा तूं कित्याक म्हणलें काय म्हणून कित्याक टुरिजमान म्हणलें म्हणून दाखयलां. तेंच आतां क्वेश्चन हांवें LAQ घालो इलेक्शन ऑफिसाक. ना आयक रे इलेक्शन ऑफिसाक सेम क्वेश्चन घालो तुवें म्हणटकर थंय कितें येता की 1.83 crores and 1.28 crores सेम कारणा खातीर. स्पीकर सर आयदर हें डबल पयशे मोडल्या और सेम पयशे मोडल्या ते सांगले बट इट्स इररिस्पॉन्सिबल आन्सरिंग ऑफ क्वेश्चन्स बिकॉज दिस इज अ सिरियस प्रॉब्लम. आनी सेम काम सांगलां हॅज बीन स्पेंट ऑन काउंटिंग हॉल स्ट्रॉंग रूम बॅरिकेडिंग पेंडॉल रिस्पेक्टिवली. स्पीकर सर हांवें तें डुप्लिकेशन काय म्हणून विचारलें म्हाका आन्सर कितें आयलें रिप्लाय इज वॉल्युमनस म्हणून. अरे वॉट इज वॉल्युमनस इन दीस? म्हाका स्पीकर सर म्हाका दिसता वॉल्युमनसाचें उत्तर आतां तकलेचेर बरोवन येता हांव हें वॉल्युमनस म्हळ्यार मिनींग हें म्हणून वेबस्टर्स डिक्शनरी. स्पीकर सर हें कितें चल्लां? सो हे इलेक्शना खातीर स्पीकर सर मोबायल 8 गिलोटीन जावचें ना. ना 8 आहा कितें चल्लां काय म्हणटा 8 गिलोटीन जाय जावपाक 5 वरां जावन 15 मिनटां जाल्या. तूं इतलो बेगीन आबूज आदी तुमचेच परत 5 मिनटान करता हांव भिवू नाका तूं हें मातशें आन्सर कर. स्पीकर सर 2 मिनटां भितर स्पीकर सर स्मार्टफोन्स घेतले मार्केटान ते 3,000 ते 5,000 रुपयांक आसा. नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान 13,000 आनी 20,000 घेतले इलेक्शनाक. ओगीच हांव चॅक तूं म्हणटलो ताणें मोबायल घेतलो तो तूं चॅक कित्याक करूंक गेलो काय म्हणून. हांव तूं 1.5 लाखांचो वापरता आसतलो म्हणून पूण हांव म्हज्या पयशांनी वापरता. हे सरकारी पयशे आनी हे बजेट हें आज गिलोटायन कित्याक म्हणटा तूं एप्रोप्रिएशन पास करपाक. सो इट इज द रायट प्लेस टू रेज दीस थिंग्स. स्पीकर सर कोणा कडच्यान घेतले?
एकूच वेंडर मडगांवचो कोणा कडच्यान घेतले हे कशें घेतले आज ते फोन खंय आहा चॅक कर तें आनी तुवें जे उजळ म्हाका सांगला पळय बुलेट प्रूफ ते बुलेट प्रूफ शिल्ड जाय ते ओगी शिल्ड नाका तुवें हाडले स्पीकर तेका दोनूय शील दाखयता हाडून हांव बुलेट हाडा, हाडला बुलेट ते दाखयता आनी हे दाखयता जाय ते 27 किलो तूं उखलून पळय स्पीकर सर ते एंटी टेररिस्ट कितली कितली घेतली अबे क्वेश्चन आहा तुका दोनूय शील्ड हांव म्हजो क्वेश्चन आहा तुका विचारला हांव ओगी हांगा उलोवंक येवंक ना स्पीकर साहेब तेका दोनूय शील्ड हांव स्पीकराच्या कॅबिनान दाखयता दोनूय हाडून दवरता दवड आनी ताका आनी पयशे सांगा स्पीकर सर आतां जेलान सगळें मेळटा म्हणून आयकलां स्पीकर सर एक 14 वर्साचे चलयेचो एक्युज्ड रेप करपी 44 year old ताणें ताका पुलीस स्टेशनान कोलवालेच्यान जेलांतल्यान फोन करून धमकी दिली की केस विड्रॉ कर म्हणून आपल्याचेर सो काय बरी आमची कनेक्टिविटी पळय की जेलांतल्यान तुजो चलता की जेलांतल्यान तो फोन मारता एक्युज्ड कोणाक मारता रेप सर्वायवराक आनी ताका सांगता केस विड्रॉ कर नाजाल्यार तूं कितें दाखयता म्हणून सो काय बरें आमचें विकसीत गोंय जाता तें पळय तूं इतली बरी कनेक्टिविटी आहा जेलांतल्यान भायर स्पीकर सर आनी एक केस आहा की एक वुमन पुलीस स्टेशनान एक्युज्डान फॅमिलीक फोन मारल्यान सांगलें केस विड्रॉ कर म्हणून स्पीकर सर वुमन इनमेट्स इन सेंट्रल जेल इन कोलवाले आर कंप्लेनिंग दॅट मेल ऑफिसर्स आर विजिटींग द वुमन्स ब्लॉक हें कशें जाता दे आर अनएकॉम्पनीड बाय द जेल मेट्रन एंड दे आर कॉजिंग एम्बेरेसमेंट तेलंगणा पुलिसेन सांगलां थोडे जे भायले देशांतले लोक एक्युज्ड आहा ते थंयच्यान व्हडले ड्रग हें चलयतात म्हणून 8 सेल फोन्स रिकवर केल्यात 30 सेल फोन सीज केल्यात 3 जुनाक स्पीकर सर ते मोबायल जॅमर बिमर म्हणजे ते घालपाचे ते थंयच उरले दिसता म्हाका स्पीकर सर आनी फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीसाचेर एकूच येता की एक सादी स्टॅटिस्टीक सांगता स्पीकर सर मडगांवां 11 उजो पेटलो म्हळ्यार 11 फायर्स 7 आशिल्ले कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटान 4 आशिल्ले इंडस्ट्रियल इस्टॅब्लिशमेंट तातूंतले 6 जाणांक म्हळ्यार 7 6 जाणांक फायर एनओसी नाशिल्ली इंडस्ट्रियल फायरान 3 जाणांक एनओसी नाशिल्ली सो हे कितें स्पीकर सर जे उजो पेट्टा तांकां ती एनओसी जाय पडटा काय हें कितें सगळीं सेटिंगांच जाता स्पीकर सर वेळ ना 15 कमर्शियल फायर जाले आनी 24 इंडस्ट्रियल फायर जाले तातूंत फक्त वॅलीड एनओसी आशिल्ली म्हणलें जाल्यार उत्तर मेळना स्पीकर सर पॅटर्न हो सारको विजिबल आहा सगळ्या कडेन बर्जर फॅक्टरीन मंत्र्यान म्हाका सांगलां की वी कॅनॉट रिप्लाय एज पर रूल 37/11 ऑफ द रुल्स ऑफ प्रोसिजर हें कितें स्पीकर सर वॉट इज द 37 स्पीकर सर आन्सर करचे पयलीं मातशें चिंतून आन्सर दिया यू हॅव टू गिव अ रुलींग ऑन दीस Rule 37(11) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly 1992. What does it say? It says that I cannot answer you if the issue is trivial, vague or meaningless. I'm asking how the fires in Berger factory, which Michael Lobo was shouting from the rooftop. I think he's quiet now. Why he's quiet? He should speak about this. Are you all shout when when it caught fire, you all shouted. Now when we ask question, you say it's a trivial matter. Is it a trivial matter? If it was a trivial matter, Michael must have gone mad that day to shout so much that day. So Speaker sir, it cannot be. So there is a misuse of the rules of procedure while answering this thing. So Speaker sir, हांवें आयकलां ते भशेन Berger Backing Coating Private Limited has not obtained NOC for the year 22-23 from fire services. तांचे COVID-19 आनी NOC सेल्फ डिक्लरेशन जे तुमी हाडलें तेंय तांणी करूंक ना FIR रजिस्टर केली आनी ताजे मागीर म्हाका दिसता सेटलमेंटूय जालो पूण कांय जायना गोंयकार पळयतात तुमकां स्पीकर सर आनीक सगळो बाजार जाला हें दिश्टी पडटा स्पीकर सर इट appears that there is no punishment for fires at establishments who do not obtain an NOC. 130 commercial establishments are mentioned in the LEQ which have caught fire but they did not need the fire NOC since they were less than 100 square meters. हें म्हाका उत्तर दिलां Speaker sir, एक फायर ऑडिट रिपोर्ट म्हणून आहा was prepared with the active and passive fire protection measures for New Market Margaon, Gandhi Market Margaon. हें इमिजिएट जावपाक जाय नाजाल्यार म्हाका दिसता हें हार्डशीप लोकांक चालूच उरतली आनी तुमची सेटिंगां चालूच उरतली स्पीकर सर होमगार्डान लास्ट 2 वर्सान 262 होमगार्ड्स वर रिक्रुटेड तुमी तांकां काम दिलें काय म्हणून विचारलें 8 वरां तुमी तांकां गेनफूल एम्प्लॉयमेंट
नाजाल्यार आनी खंय दिवचो. स्पीकर सर, होम गार्डांक स्पीकर सर, what is the point of order? Under which rule? Speaker sir, under which rule is he raising a point of order? Under which rule? Tell him to tell. स्पीकर सर हाऊ the कॅन यू member- 4:30 झाले स्पीकर सर कसले बुलेटिन काढता सर तुम्ही कसले बुलेटिन Speaker काढता sir, I am not scared of shouting. एक वर झाले स्पीकर सर उलयता These animals were आमकां आमचे shouting. पॉइंट ना मांडपाचे स्पीकर You सर should give me the. Please complete. Under which rule? तुम्ही चेंज करता Under which मागता rule? आणखी दंबा येता स्पीकर सर Speaker sir, असले हांवें कितले पळयल्या. हे कितें उलयता? Speaker sir, रस्ता उलयता. हाऊसातल्या बाकीच्या मेंबरांकूय बी तुम्ही न्याय दिवपाक जाय. बाकीच्या Speaker sir, point of order कसलो? What is the point of order? Point of order on my feet. why do What you is the point display of list order? and why you tell you press the button You can't This is the listen. point of order. तुमचे You have a पोटान sequence to go, दुखता. Speaker sir. That is the तुम्ही point of order. गोंय विकता ते expose जाता, हे दुखता. There is a sequence to do. 1 hour, how we can speak, Speaker sir. Speaker sir, Please speak वॉय 1 hour. चोरपाक आसलो, आम्ही आमदार वॉय Speaker लुटपाक sir. आसलो. Only 1% ताका speak, काडलो Speaker sir. दिसता. You please complete, honorable member. Complete, but there is no point of order. Otherwise, cite the Why rule. there is no point of order? Why is the listing done, Speaker Speaker sir? sir, This is the point of order. Hey, Whatever is, Speaker sir, if the listing is done, what is the point of order? काचच आहेत, What is the point of order? Bob Manaka. He don't know. I'll explain what is the point of order. What is the point of order? Which rule? I want to know the rule. Speaker sir, हो कोण उलयता? BSC ची मीटिंग Honorable member. Speaker sir, What is he? Business Advisory Committee decided that opposition Speaker sir, certain time each member will speak. त्याप्रमाणे प्रत्येकान बोलवचे. Speaker sir, We business also have a advisory right to committee. speak. Everybody has a right. Mr. Dikambar Kamath is not in business advisory committee. For all that I Yes, know. sir. BSc So he doesn't have to tell me. So Speaker, don't sir. tell me the rules. Speaker sir, तुम्ही Request me probably. I will do Vijay it. Sardesai. Request me. One Don't do moment. dadagiri. I am not scared of dadagiri. Speaker sir, हांगा Be दादागिरी clear करूंक about it. जायना. It is a justice स्पीकर for सर all. तुम्ही बीएससी ची मीटिंग This दिता Minister is speaking. Speaker sir, Chief Minister is speaking. is Mr. Cabral the member of BSc? Speaker sir, एक circulated. minute. I should not be a member, but the minutes are circulated. The points are circulated. I'll show it Show to me you. Show me the minutes. I'll show it to you. Show I me. didn't carry it. I'll Put it on the table of the house. Show it. एक minute. Don't talk from the head because somebody has coached you. Speaker They sir. are not going to तुका साऱ्याकूच मारला ते. Honorable member. साऱ्याकू मारपा आहा ते. Speaker sir, ताका सांगात BSc चे Speaker sir, आता कितलो टाइम वेस्ट केलो? एक minute. हे उलोवन कितलो टाइम वेस्ट केलो? Honorable Chief Minister. म्हाका एक सांग तू टाइम वेस्ट केलो म्हणटा 1 वर जालें तू उलयता. स्पीकर सर आमचे थरलेले कितें तर मॅक्झिमम टू 30 to 40 minutes लीडर ऑफ ऑपोजिशन. Speaker sir, ताज्या उपरांत बाकीचे- मुखेलमंत्री डिस्टर्ब करून खंय पावता? बऱ्या भशेन सर, मुखेलमंत्र्यान आतां म्हाका जर सांगलें तू बस मुद्दलच्यान पुरो जालें उठून म्हणून एक आमकां वर तेजे- दुखपा लागलें एक म्हणून वर आतां. तेजे हांव पुराण बसतां. ऐकता. Begin Speaker sir, sober. तुमकां 18 दीस 2 मिनटां expose दिता. ज्या भशेन केले आमी. एक वर तेजे तुमचे पुराण काय ऐकता उरना आमी. तुमचे नाक उरना विजय कापपाचें सरदेसाय, उरना अशें. 2 तुमचें मिनटां काय दिता. उरना. सर, तेजे म्हाका बऱ्या पुराण- भशेन रिक्वेस्ट पुराण- 2 मिनटां सोंपय. एक वर पुराण ऐकलां आमी 1 वर. स्पीकर सर तुमकां एक्सपोज केल्ले आहा वो सरकार लूटमार करता. स्पीकर सर Expose गोंयकारांक जावा. खबर आहा हेणी सांगपाची गरज ना हेणी पुराण सांगपाची गरज ना. स्पीकर सर पुराण हें आहा की गोंय विकपाक काडलां बिलां हाडटात गोंय विकपाची सगळे करतात गोंय विकपाची हे आनी सांगपाची स्पीकर गरज सर ना. स्पीकर सर आमकां हेणी सांगपाची गरज ना गोंयकार आमकां सर्टिफिकेट दितले दिवपाक जाय ती. गोंयकार सर्टिफिकेट तुका आजूच चॅक कर कसली मेळटली ती Please पळय. complete. आनी ते काबरालाक पळय फाल्यां येता हांव कुडचड्यार पळोवया सर्टिफिकेट कितें आहा तें कुडचड्यार येवन मिटींग घेवन दाखयता हांव Please complete. सर्टिफिकेट. स्पीकर सर 262 होमगार्ड्स रिक्रूट केले तांकां एक जॉब असायन करूंक ना डेली बेसिसाचेर फॉर 8 hours. हांव विचारता हाऊ डू यू गिव देम गेनफूल एम्प्लॉयमेंट एल्सवेर. स्पीकर सर 79 ऑफ द न्यू रिक्रूट्स आर वुमन. ते जर ती जर प्रेग्नंट जाली जाल्यार तांकां मेटर्निटी बेनिफीट मेळटा मेळना जाल्यार ही इनजस्टीस न्ही. स्पीकर सर हांव मागतां की पुलिसेन एक एक्ट इम्प्लिमेंट करचो like in other states like Telangana where women home guards get 6 months maternity leave and men get 15 days paternity leave. What is their future? Speaker sir हे सांगिल्लें जाल्यार काबराला कित्याक दुखतालें तांकां मेटर्निटी लीव नाका आसली ते होम गार्डाची मेटर्निटी लीव काबरालाक दुखताली म्हाका कळना. स्पीकर सर हें सगळें कुडचड्यार येवन उलोवचें पडटलें दिसता म्हाका आनी येताच हांव थंय हांव चित्तालो येवचो ना म्हणून पूण हो जे भशेन जनावरां आमच्यान भागता आनी तेंच्यान बोवाळ मारता ते येवचो पडटलो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर जनावरां भशेन म्हणटा तो शब्द ताणें एक्सपंज पूण हांव म्हणटाच स्पीकर सर शब्द एक्सपंज करतो तेणी कर एक्सपंज एखाद्या आमदारा तो असा Benji पद्धतीने करू Vegas. शकना तो. I am supposed to speak before. Digambar Kamath. मागीर बुलेट प्रुफाची फायल नोटींग हाड. तुका बुलेट प्रुफाचे फायल नोटीकूय हाडटा आनी बुलेट प्रुफाचे जॅकेटां हाडटा दोन्ही हाडून स्पीकराच्या चेंबरान दवरता तू पळय आन्सर कितें केला आसा म्हाजे कडेन.
तुम्ही आन्सर करतना कितें करता ताका युनिफॉर्म घालून आपय ते अशें येता ते कोण ते स्पीकर सर, आज हावसाच्या मुखार जे डिमांड्स आसा, डिमांड नंबर 5, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 32 तांचेर उलोवपाक हांव उबो आसा आनी उलयता आसतना डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक अपोज करता. स्पीकर सर, सगळ्यांत पयलीं हांव पुलिसाचेर येता, पुलिसाच्या डिमांडाचेर. स्पीकर सर, गूड गव्हर्नन्स जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना गूड गव्हर्नन्साचो एक पॅरामिटर, जशें हांवें पयर सांगलें, म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत आर वन ऑफ द पॅरामिटर्स, हाव दे फंक्शन, हाव दे रिस्पॉन्ड टू द पीपल. ऑन सेम लायन, police is one department which decides about the good governance existing in the same. आता पुलीस हे आमचे सुरक्षक, आमचे रक्षा करपाचे समाजाचे, पण आमी नॉर्मली सदांच पुलिसांक ब्लेम करतात. वी ऑलवेज क्रिटिसाइज द पुलीस, वी ऑलवेज फायर अगेन्स्ट द पुलीस. पण पुलिसांचो सामाजीक दर्जो, ज्या समाजात पुलीस आसा तांची परिस्थिती कितें आसा हें आमी केन्ना पळयता काय कितें? आनी म्हणून म्हाका दिसता पुलीस ज्या परिस्थितीक काम करतात, सगळ्यांत पयलीं एकोमोडेशन, पुलिसांची क्वॉर्टर्स सरकारान लक्ष घालून सारकी करची. कारण थोडी क्वॉर्टर्स आहात इन व्हेरी डिलॅपिलेटेड कंडिशन. ते जर बरे रावले, बऱ्या पद्दतीन जर तांकां मेळ्ळे सुखसोयी, जाल्यार पुलीस वील बी एनकरेज टू वर्क बेटर. तांकां गाडयो ना स्पीकर सर, सगळे कडेन गाडयांची शॉर्टेज आहा, त्यो स्टाफाची शॉर्टेज आसा. हे सगळे चीफ मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालून जर जाग्यार घालत जाल्यार म्हाका दिसता एकदम बरें जातलें. पुलिसांक खंय तरी दिसतलें काम करपाक एनकरेजमेंट मेळटलो. नाजाल्यार आमी सदांच पुलिसाचे खोडयो आनी पुलिसांक क्रिटिसायज करपाकच आसतात. स्पीकर सर, एक लक्षांत दवरपाक जाय की आज पुलीस स्टेशनाचेर बारीक मनशाक ट्रिटमेंट कसो मेळटा हें अत्यंत म्हत्वाचें. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सजेस्ट करतां की कोणीय मनीस, सादारण गरीब मनीस पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करपाक वता, ताका किमान बसपाक तरी थंय कदेलां आसची, थंय एक सिटींग रूम आसचो. दुसरो कंप्लेन बरयता जाल्यार ताणें दुसऱ्या रुमाक बसचें, ताका पिवपाक एक उदक तरी आसचें, तें उदकाचो फिल्टर आसचो, कितें तरी आसचें. ताजेर मातशें मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालचें आनी एक इन्स्ट्रक्शन दिवचें की प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर एक ल्हानसो सिटींग रूम पब्लिकाक बसपाक म्हणून आसचो. स्पीकर सर, सावथ गोवांत हांवें पयर आमकां क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो, क्रायम अगेन्स्ट वुमन, आनी तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें की पुलिसांचो जो पळय हें आसा तातूंत भितर भयंकर केसीस बायलांचेर आसात. आनी मडगांवां वुमन पुलीस स्टेशन ना. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की नॉर्थाक पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जशें वुमन पुलीस स्टेशन आसा तशें फूल फ्लॅज वुमन पुलीस स्टेशन मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर करचें अशी म्हजी स्ट्रॉंग मागणी आसा. स्पीकर सर, तेंच्यान येता आसतना हांव हाजेर येता PWDचेर. PWDचेर येता आसतना हांव सांगलें की फॉर्च्युनेटली म्हाका मडगांवां प्रायम मिनिस्टराचो प्रोग्राम जालो, एनर्जी वीक जालो, आनी तातूंतल्यान मुख्यमंत्र्यांनी मेन रोड्स आसा ते सगळे आमचे हॉटमिक्स करून काडले. ते आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर फॉर हॅविंग गिवन ऑर्डर्स टू हॉटमिक्स ऑल द मेन रोड्स. पूण हें करता आसतना एक रिक्वेस्ट, आनी जी मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिवचें की हॉटमिक्स घालता आसतना आमी हॉटमिक्स घालत वतात, लेवल घालत वतात, हॉटमिक्स वयर पावता, दुकानां सकयल उरता, घरां सकयल उरता. सो हांव मागतां की एक सेपरेट प्रोविजन PWD शूड मेक टू रिमूव द हॉटमिक्स लेयर. नवे लेयर घालचे पयलींचे लेयर काडप. आनी आतां आमी पयर जुवारीचो ब्रीज घालता आसतना करता आसतना पळयलें की तांचो एक ट्रक सगळो वतालो आनी सगळें खरडून काडटालो, ते सगळ्या ट्रकां भितर पडटाले आनी मागीरच ते हॉटमिक्स लेयर घालताले. नाजाल्यार सगळे कडेन परिस्थिती, मडगांव गार्डना कडेन परिस्थिती कितें जाल्या की रोड लेवल वयर आयला, गार्डनाचो फुटपाथ सकयल गेला. ताका लागून आमकां आतां रेलिंग घालचें पडटा सेपरेट. म्हूण तें मातशें लक्ष चीफ मिनिस्टरान मातशें तांकां सांगचें. स्पीकर सर, एक लक्षांत येता हालीं की सगळे रस्त्याचेर प्लास्टीकचे बलुस्टर घालता, प्लास्टीकचे. ते प्लास्टीकचे बलुस्टर गाडयो मारता आनी उडयतात. हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन की PWD इंजिनियरांनी ते स्टडी करचें आनी हे प्लास्टीकचे बलुस्टराच्या वाट्याचे मातशें सादारण तरी कितें बरें तरी कितें घालचें, नाल्यार घालता ते रोखडे 8 दिसांनी मोडून वतात. स्पीकर सर, PWDचेर उलयता आसतना सिवरेज आसा. आमकां मडगांव एक मेजर प्रॉब्लेम जाता तो सिवरेजाचो, जो हांवें ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडला
ट्रिटमेंट प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडोवपाक जाय किंवा नवो ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय. म्हाका चीफ मिनिस्टरान सांगलां की नवो ट्रिटमेंट प्लांट ऑलरेडी अप्रूव जाल्लो आसा एडिशनल. तें जालें जाल्यार म्हज्या कोतान तो जाता तितले बेगीन तें काम हातांत घेवचें सो दॅट दीस कॅन बी आमचे जे पावसांत प्रॉब्लेम जाता तें प्रॉब्लेम जावपाचें ना. स्पिकर सर, म्हजो कलीग शेजारी उलयता आसतना तो म्हणपाक लागलो ते ब्रिज आनी कितें केल्या ते मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणून. आय ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द हाऊस अँड टू द पीपल इन गोवा. देर इज नो मिसप्लेस प्रायोरिटी. जेन्ना नितीन गडकरी गोंयांत आयलो तेन्ना हांव आनी चीफ मिनिस्टर नितीन गडकऱ्याक मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी 2 मागण्यो केल्यो. एक रेल्वे ओव्हरब्रिज नियर विद्याविकास अकॅडमी, कारण ती गेट बंद करता. रेल्वे इज क्लोजिंग दॅट गेट. आनी थंय एक ओव्हरब्रिज आनी दुसरो जो रिंग रोड आसा त्या रिंग रोडाचेर एक एडिशनल आमकां ब्रिज जाय आशिल्लो जो डायरेक्टली विक्टर आपोलो कडेन वता. दोनूय प्रपोजलां तयार केलीं, ताका बरोच तेंप लागलो तयार करपाक. कन्सल्टंट अपॉयंट केले. अगेन वी वेंट टू मीट नितीन गडकरी. आमी दोनूय प्रपोजलां दिलीं आनी नितीन गडकऱ्यान थंयच आमकां सांगलें डोंट वरी, आय विल क्लियर बोथ द प्रपोजल्स बट इट मे टेक टायम. तातूंतले एक प्रपोजल एलिवेटेड रिंग रोडाचें जें प्रपोजल आशिल्लें दॅट प्रपोजल वॉज सँक्शन बिफोर द कोड ऑफ कंडक्ट बिकॉज इट वॉज थ्रू CRF फंड. ते CRF फंडांतले फास्ट क्लियर जालें. ओव्हरब्रिज आहा तो सेतू बंधनांतल्यान त्या प्रोजेक्टाच्या अंडर येता आनी ताणें म्हाका पयलीं एश्युरन्स दिलां जे उद्घाटनाक आयले तेन्ना मोपा की डोंट वरी. आनी इन्स्ट्रक्शन दिलें इंजिनियराक की हो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन क्लियर कर. सो देर इज नो क्वेश्चन एनी मिसप्लेस प्रायोरिटी. आनी कोणें हे दोनूय प्रोजेक्ट मडगांव शहरांत आनी मडगांव शहराचें डेव्हलपमेंट करपाक दिगंबर कामत समर्थ आहा. दुसरें कोणाची म्हाका गरज ना. हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. स्पिकर सर, हांव फायनान्साचेर उलयता आसतना आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर, कारण एक रावणफणावर इम्पॉर्टंट ब्रिज जो सारको पडपाक आयलो. म्हणजे आतां काल आमी पळयलें काळी नदीचो ब्रिज पडला. हांव आजच म्हणटालो कोणाक जुवारीचो पूल हालता, जुवारीच्या पुलाचेर मातशें लक्ष दियात जाता तितले बेगीन, नाल्यार जुवारी पूल एक दीस काळी नदी ब्रिजा भशेन जायात. हे रिस्क आसा. तुगेलो बोरयेचो ब्रिज तोय हालता, ताजेरूय मातशें लक्ष दियात. जुवारीचो म्हणून नवो जाला पूण बोरयेचो ब्रिज मातसो लक्ष दिया आनी पळोवपा जाय. ताजेर मातशें लक्ष दिवचें जाता तितले बेगीन तो हातांत घेवचो. नाल्यार काळी नदीचो पूल 60 वर्सांनी काय कितल्या वर्सांनी तो मोडलो. हाकाय म्हाका दिसता बरीच वर्सां जालीं बोरयेच्या ब्रिजाक. स्पिकर सर, GSIDच्या मार्फत हो 4 लेन ब्रिज काम नेटान चालू आसा. पायलिंगाचें काम चालू जालां आनी म्हाका खात्री आसा की जाता तितले बेगीन हो ब्रिज तयार जातलो. पूण त्याच बरोबर आमी थंय ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड घेतला. तुगेले थंय आतां रेल्वेचें मेन हे त्या सायडीक येता एंट्रन्स आखे सायडीन आनी थंय आमी फूल ब्युटिफाय करता. चीफ मिनिस्टरान तोय प्रोजेक्ट अप्रूव केल्लो आसा थ्रू GSIDC. काम चालू आसा. दुसरो प्लॅन नवो प्लॅन काडपाचें काम चालू आसा. आनी हें सगळें करता आसतना थंय आमी सेन्सिटीव आसा बारीक मनशाक. गाडेवाल्यांच्या प्रॉब्लेमाक दीस गव्हर्मेंट इज सेन्सिटीव. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आयलो आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें थंय पळय इतले गाडे आसात, 12 इतले गाडे दीनदयाळाचे आसात. 12 गाडे बारीक लोक पाव ऑमलेट करपी लोक आसात. तांकां रस्त्यार उडोवपाक हांव कोत. तांकां रस्त्यार उडोवपाक जायना. तांकां रिहॅबिलिटेट करपाक जाय. आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर. ही एग्रीड टू माय रिक्वेस्ट आनी ताणें ते 11-11-22 जाणांक रिहॅबिलिटेट करपाची ऑर्डर दिली. टेंडर जालें आनी कोणें तरी PIL घालें हायकोर्टान. ते म्हणटू बरें आसा दॅट वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केअर. पूण आय एम हॅपी दॅट चीफ मिनिस्टरान ती सगळें क्लियर करून नेक्स्ट बाय टुमॉरो ऑर डे आफ्टर टुमॉरो वी आर गिविंग देम द अलॉटमेंट लेटर्स. हे बारीक लोकांचे पोटार मारपी पळय कोण लोक आसा तांकां स्वप्न पडटात की आमी फावोर करता. हे बारीक लोक गाड्याचेर गाडे घालपाचें काम न्ही, आशिल्ले गाडे रिहॅबिलिटेट केल्या. दिस इज इम्पॉर्टंट. स्पिकर सर, हांव मडगांवां मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून दिल्या एक थोड्यो बिल्डिंगी आसात. फॉर एग्जाम्पल दक्षिण गोंयचे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स इन व्हेरी बॅड शेप. बांदल्यार खूब वर्सां जालीं. इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड. कोमुंदात बिल्डींग पडपा कडेन पावल्या, पडटा जवळ जवळ दारां मोडल्या आनी कितें मोडल्या. इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड. ओल्ड कलेक्टरेट वन ऑफ द पयलींचो बरो प्रोजेक्ट. इट हॅज टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड. ओल्ड हॉस्पिसियो बिल्ड जाता तितले बेगीन हातांत घेवचे. स्पिकर सर, फायर सर्विसीसाचेर येता. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता एक गोंयकार सन ऑफ द सॉयल इज हेडिंग दीस फायर डिपार्टमेंट
आणि म्हाका दिसता तो ज्या पद्दतीन काम करता म्हणजे मडगांव पयरा पावसांत पयले आमी कितले हें जालें ते सगळे फायर ब्रिगेडीचो स्टाफ आपले हें घेवन सगळें घेवन रस्त्यार आशिल्ले. स्पिकर सर, एकच प्रॉब्लेम जाता जे मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय. कितें जाता की झाड पडटगीर ते मारतात, येवन कट करतात. आमकां मडगांवां पयर अशें जालें की 2-3 झाडां डेंजरस पोजिशनान केन्नाय पडपाक शकता, म्हणजे फाल्यां पडपाक शकता, पूण तांकां पावर्स ना. ते म्हणटा आमच्यांनी ती झाडां मारपाक जायना. हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, समज कितें एमेंड करपाक जाय जाल्यार एमेंड करचो. कलेक्टरान एकदां ऑर्डर दिली की हें झाड इन डेंजरस पोजिशन हें कट करपाक जाय, ते कट करपाच्यो पावर फायर ब्रिगेडीक दिवच्यो. त्याच भशेन स्पिकर सर, तूं आमकांच बेल मारनाका. हांव ह्या हावसांतलो सिनियर मोस्ट मेंबर. तेन्ना देखून चड टाइम दिलेला आहे दिगंबर तूं कामत सर. सगळे जाण उलोवन गेले, आमी लिमाणे उरल्या, पूण आमचेर अन्याय जावपाक जायना. वी बिलोंग टू द रुलींग पार्टी. Just because we belong to the ruling party, you cannot do injustice to any member. Each member has his right to speak, and opposition has no business to stop others from speaking. Speaker sir, म्हजें चड नांव रोखडें काबार करता. रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरेक हाडटा. आख्यांक फायर ब्रिगेडीचे लोक रावतात, ते घरां आसा, ती सामकी घरां इन व्हेरी बॅड शेप. तांचे एस्टिमेट जाल्ले आसा, गिरायकी मेळपाक आयलो आनी एक प्रोजेक्ट क्लियर जालो, दुसरोय क्लियर जातलो, हाजी म्हाका गॅरंटी आसा. म्हाका कोणाचें सर्टिफिकेट नाका, इतलेंच सांगता. आनी स्पिकर सर, देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. वेन्झी वेगस. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, मुगे time limit मातशें सारकीच दवरयाय. Speaker sir, आज हें बरें दिसता कित्या सगळे जे उलयताय ते डिमांड ओपोज कोताय या प्रपोज कोताय ते कांय समजना. पूण हें सांगत आसतना स्पिकर सर, आज जेन्ना हांव होमाचें उलयतां स्पिकर सर, आमगे ल्हान आसतना आमकां एक म्हणया हांडी राहा चेडो आनी सोदीत आको वाडो ते भाशेन जालो होम डिपार्टमेंटाली. कित्याक म्हणटा तुका स्पिकर सर, कित्याक जे कोण क्रायम कोता ते हांडी रुवाय होम मिनिस्टर आले, पूण तो सोदीत सगल्याक. आनी हें कोण म्हणटा स्पिकर सर, तुमी चोयलें जाल्यार क्रॅकडावन कल्चर म्हूण. जेन्ना DG आयलो तेन्ना ते म्हणपाक लागलो, ड्यू टू रायझींग एडिक्शन ऑफ अल्कोहॉल, ड्रग एंड गॅम्बलिंग अमंग पुलीस ऑफिशियल्स, गोवा पुलीस हॅव डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट SPs टू कंडक्ट सरप्रायज चॅक. वचय हांडी राहात चेडो आनी सोदीत आको वाडो. स्पिकर सर, हें पयलें सांगता आसतना स्पिकर सर, आज आमी जेन्ना आमदार जाले आनी नेस येयले तेन्ना आमकां दिसलें की आमी कितें उलयलें आनी कितें बरें कोतलें. पूण आज हांव विचारपाक सोदता स्पिकर सर, do we know that the drugs in the state is reaching each and every school? Are we aware? हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन बोकोन विचारपाक सोदता स्पिकर सर, आर यू अवेर की ड्रग्स हॅव रीच्ड आवर स्कूल्स? वायट दिसता स्पिकर सर. सगळें बरें आहा तें हांव बरें म्हणून सांगतलो, पूण इफ यू आर अवेर जाल्यार आमी कित्याक हें बंद करूं स्पिकर सर? वॉट इज दॅट इज स्टॉपिंग अस? पावर तुज्या हाती आहा, होम तुज्या हाती आहा, पुलीस सगळे तुज्या हाती आहा. तूं युनिफॉर्म घान जाल्यार युनिफॉर्म घान दवर, पुलीस युनिफॉर्म नासतो जाल्यार युनिफॉर्म नासतो तुज्या हाती आहा, सगळें तुज्या हाती आहा स्पिकर सर. जाल्यार हे ड्रग्स इस्कलां कित्याक पावताय स्पिकर सर? हाव आर वी गोइंग टू एक्नॉलेज दीस फॅक्ट स्पिकर सर? हे ताबडतोब यू हॅव टू टेक सम एक्शन स्पिकर सर. स्पिकर सर, आज गॅम्बलिंग चलता, गडगड चलता, मडको चलता, सगळें चलता स्पिकर सर. चलोवपा जाय जाल्यार सांगाय स्पिकर सर. इल्लिगल कित्याक चलोवपाचें स्पिकर सर? चलोवपा जाय, मोती आहा जाल्यार लिगल कोताय म्हणून सांगाय स्पिकर सर. पंचायतीकूय ती मडक्या टेबल घालपाक तेंकाय कितें जाल्यार कितें मेळटलें, तेंकाय परमिशन मेळटली, ट्रेड लायसन्साचे तेंकाय पयशे मेळटले. स्पिकर सर, इल्लिगल कित्याक चलोवप स्पिकर सर? आमगे 5 मेंबर सरपंच आहाय स्पिकर सर, तेगेल्या गांवां म्हाका सांगता 100 पूण मेज आहाय स्पिकर सर. 100 मेजां तेंकाय ट्रेड लायसन्स मेळटा स्पिकर सर. पूण डोंट अलाव इल्लिगल गॅम्बलिंग स्पिकर सर. स्पिकर सर, काजिनो कल्चर, भुरगे आज वचोन काजिनो खेळटाय, हुंय वयताय मोबायलाचे काजिनो, हे काजिनो. तुमकां काजिनो जायो जाय जाल्यार सांगाय स्पिकर सर. जाय जाल्यार कायदो करया न्हू, नाका जाल्यार बंद करया. जरी तर काजिनो जायो स्पिकर सर, पुट अप अ काजिनो रुल्स एंड रेग्युलेटरी बॉडी स्पिकर सर. काजिनो जाय जाल्यार हेजी पूण काम करया, रेग्युलेट करया स्पिकर सर. स्पिकर सर, तुमी जाणाय स्पिकर सर, कोलवा पुलीस स्टेशन फामाद आहा स्पिकर सर. ओद काम बरें कोताय, ओद काम वायट कोताय. तितून एक कॉन्स्टेबल आहा स्पिकर सर, पुलीस आहलो की तेणें एक बायले बोरी मारली आनी आपल्यागे मोच देखून लिहांव म्हणपाक लागलो स्पिकर सर. तुम काडून तेका दुसरे कडेन घायलो, पूण दुसरे कडेन घायलो तेजे कारवाई जी आहा ती अजून जातली. हेज म्हाका सांगता स्पिकर सर, वी नीड अ क्लियर कट क्लॅरिटी जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, डिसिप्लीन अमंग युअर डिपार्टमेंट इज व्हेरी मच निडीड स्पिकर सर. डिसिप्लीन गरजेचो.
डिसिप्लीन ना हांव म्हणा सगळ्यांना पूण डिसिप्लीन ना जे कोण तुमगे सिनियर आहे तांकां भरपूर डिसिप्लीन ना आमचे बाराबोयले 70s आणि 80s जे कोण आहे भरपूर डिसिप्लीन ना तेज्या फाटल्यान जे आत नवे भुरगे येताय नको छाती फुलोय नासताय बट डिसिप्लीन ना उलोवपा रीत ना अरे आमको जर तुम जर तो लोकांको रितीन उलयताय तुमगे पगार कोण दिता स्पीकर सर पुलिशेगे पगार आहे जाता बिकॉज वी आर हियर वी आर पेइंग द टॅक्स स्पीकर सर आय थिंक डिसिप्लीन हॅज टू बी पुट इन द पुलीस डिपार्टमेंट स्पीकर सर ट्रान्सफर्स जे आहे आम कित्याक कायदे केले की 10 वर्सां कोणूय एक पुलीस एक जाग्यार आल्या आम जाय उलयले ट्रान्सफर्सांचेर पूण स्पीकर सर आज म्हाका सुद्दां हुंय काय सीएमान चोवपा जाय पेपराचेर ट्रान्सफर येता स्पीकर सर पूण एक्चुअली मनीस ट्रान्सफर जायना थिंगा आसता पेपराचेर ट्रान्सफर 10 वर्सां जाल म्हूण पूण तो शिफ्ट करना कित्याक तेका पीआय सोडना स्पीकर सर आमी एक एलएक्यू मागलो स्पीकर सर आणि ते एलएक्यूचे आन्सर्स येयले स्पीकर सर की PC 6201 आणि PC 7405 they have been transferred speaker sir anti-narcotic cells so anti-narcotic police station to Panjim police station पण speaker sir हे अजून हुई आहे खबर काढाय speaker sir put inquiry into this speaker sir PC 8087 speaker sir भरपूर त्रास कोता कोलवा police station गेल त्या वर्सा ट्रान्सफर केल्लो speaker sir ते ट्रान्सफर केल्लो पण तो असो ना थिंगा आल्लो आणि आज आता तुमक ने ऑर्डर येयल्या 11th of July 24 PC 8087 पोतून येयल speaker sir कित चालू स्पीकर सर क्या हो रहा है स्पीकर सर ये क्या हो रहा है ये प्रॉब्लम स्पीकर सर हमको कहीं समझना कित जाते स्पीकर सर एक न्यूज़पेपरान आज एक यहाँ हाडले की लार्जेस्ट ड्रग रॅकेट्स ऑफ द कंट्री बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल जेल टू शूटर्स टेकिंग रेफ्यूज इन गोवा जे व्हडले ऑपरेटर्स आहाय ते क्रायम कोताय आणि गोंयन लिपोन रावताय स्पीकर सर कित्याक स्पीकर सर व्हॉट इज रॉंग विथ गोवा वाय आर दीस क्रिमिनल्स ट्रायंग टू सीक रेफ्यूज इन गोवा स्पीकर सर Two shooters who killed Indian National Lokdal INLD Haryana president speaker sir were arrested in Goa recently speaker sir ki zala speaker sir kit jata kit cholna speaker sir are our borders not safe are our borders manned CCTV cameras आहे speaker sir borderíचेर कित काय चिंतपाची गरज आसा speaker sir आज कित्या हे क्रिमिनल इंगेन राव सोदताय सोंपे जाला speaker sir गोंया भितर सरपा speaker sir sunburn was targeted every year large gang robbed hundreds of phones every time पार्टी गुण जाल्ले सगळे जालें स्पीकर सर तरी पूण आम परत हे फेस्टिवल हाटाय पूण आम क्रायम रेट आमगे थिंग वाडत आसता स्पीकर सर आय डिमांड my demand is a stronger border security and vigilance to control criminals and contraband also arms and ammunition speaker sir this is a very specific demand speaker sir एजेर सोन हांव वयता स्पीकर सर PWD चेर स्पीकर सर पयले सुवातेर आय वूड लायक टू थँक द चीफ मिनिस्टर स्पीकर सर आज हांव गोंयभर हडपळाय ते चोयता स्पीकर सर पूण मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चड हड्डे नाय आणि रोड सारखे टाकाटीक जाल्ले आहाय आणि आय एप्रिशिएट एंड आय थँक द चीफ मिनिस्टर फॉर गेटिंग अस अप्रुवल्स ऑन टायम हांवें काम केलां धांवन आनी तांणी सायन मान दिल्या बट स्पीकर सर वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स मागलो स्पीकर सर आनी आमी सांगलोलें की बाणाल बुडटलें आनी तें बाणाल आज बुडोलां स्पीकर सर आनी तें बाणाल बुडोलां आनी तेका लागून बाणाल बुडपाक कावंटर एक्शन जें सांगलोलें PK पांडेन सांगलोलें की थिंग एक कल्वर्ट घालपा जाय स्पीकर सर आनी तो कल्वर्ट काम कॉमेस केलें आनी रॉंग गेलें स्पीकर सर आनी हांवें हिंगा कॉलिंग 0 आवराचें मेन्शन केलें आनी सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिल्ली आहा आय हॅड सेड इट वील बिकम एन एक्सिडेंट झोन स्पीकर सर आज सकाळीं एक गाडी थिंगा मान आज गाडी रिवर्स आला पळय स्पीकर सर एज आय स्पीक टुडे मॉर्निंग देर वॉज एन एक्सिडेंट first accident because of that culvert being put over there speaker sir so I look into that this culvert will be redone speaker sir युरी आता म्हूण गेला की तेगे अंकल PWD मिनिस्टर आल्लो वय जायत आल्लो स्पीकर सर पूण तो रस्त करूं पावोंक ना सगळ्या रस्त केले ना स्पीकर सर युरीगे घराको वयत तो वारीक रस्त केला स्पीकर सर वारीक इंटरनल रस्ते पूण युरी लागून LOP लागून पूण कर स्पीकर सर हे उरले ते नाजाल्यार तेगे अंकल करूं पावोंक ना तो म्हाका सदां ते पयशे आनी हूंय घालतालो PWD नांवान कित्याक तेगे जायत हें बी आहाय न्हू फुटबॉल टीम बी आहाय सो म्हाका सदां ते शोयताले ते पयशे स्पीकर सर तो युरीगे रस्तोय करूं पावना स्पीकर सर मुगे स्पेसिफीक डिमांड स्पीकर सर युरीगे इंटरनल रोड जो तो रावता वारके गांवां रावता ते कोर स्पीकर सर हांगे बाब एल्टनूय बाणाल्यांतूय रावता तेय इंटरनल रोड्स कोर स्पीकर सर हे दोनी म्हाका आम तीग जाण आमदार एकू कॉन्स्टिट्युएन्सी रावताय आमगे मातशें लक्ष चड घाल स्पीकर सर आनी हे इंटरनल रोड्स कोण दी स्पीकर सर गेलते पाटी हांव उलयल्लो हांवें गेलते पाट कॉन्ट्रॅक्टरां नांव घेवं ना कित्याक आम तेन्ना सांगलोलें की नांव घेनाक म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराची पूण स्पीकर सर एक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना काम करना सुहास म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर पोंडाचो म्हाका सदां आमगे बाब सर डावलेकरा बरें देखून गेलो हांव तेका लागून उलोवपा स्पीकर सर केसोय काम करना स्पीकर सर बारकें काम 15 लाखांचें आनी सोर्यांत म्हणटाय थिंगा आमगे बाब हिपरी आहा सांतान आहा रॉनी आहा तेंगे ते भितर रस्ते 13 to 15 lakh rupees job not doing the job for the last 2 years now speaker sir
आणि एव्हरीबडी इज कॉलिंग हिम बट कोणा आणि इंचाल जाला म्हणटा डिपार्टमेंट आपल्याक पयशे हारी कोना आपल्याक पयशे ना बिकॉज हाऊ डू वी हँडल दीस पीपल वेन ही इज हॅव्हिंग आय थिंक यू हॅव टू मेक शुअर दॅट ही डज दीस वर्क आय थिंक सोर्या म्हणटा आय थिंक इतली त्रास जाता स्पिकर आनी म्हाका दिसता इट इज एक्सिडंटू न्हू भुरग्यांक कुटां येता जाणटी स्पिकर हे ताबडतोब म्हाका दिसता हेजी एक्शन घेवपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टराचे स्पिकर from there I would come to drinking water speakers drinking water pipeline sewage pipeline electrical cable gas pipeline येता taring of the road म्हाका दिसता स्पिकर हुंय काय सदां हेच प्रॉब्लम सगळे घुसपताय आज तारींग कोता हालतो येन कातोता स्पिकर आय थिंक समवेअर वी ड्रॉ अ लाईन ब्रिंग ऑल टुगेदर स्टेप बाय स्टेप आय थिंक कॉन्स्टिट्युएन्सी वाईज वील मेक अ प्लॅनिंग कायदे आहाय स्पिकर बट कातरीत वयताय रस स्पिकर आनी आय थिंक द मनी इज गॉन स्पिकर MLA led I think one of the only chief ministers who has introduced this and आम हिंगाल्ले we are very thankful to him speaker sir पूण हे पयशे म्हाका दिसता आतां 2.5 CR MLA लेडा दिलो आहाय हे तिसरें बजट सो 7.5 CR जावपा जाय अशें दिसता म्हाका स्पिकर सर फायल मातशें आमगे पास कोराय आनी रिक्वेस्ट की हे अडेज करोड आहाय ते 5 करोड करची तुवें आनी वी वील बी ऑल हॅपी टू गेट आवर वर्क्स डन टू दीस MLA लेड ऑल्सो स्पिकर सर safety and structural audits, repairs, renovation of government buildings heritage. Speaker sir, yang galpachi गरज आहा. Road safety signs गरज आहा. PWD ने जे लक्ष मारपा जाय. Road safety signs, paintings of speed breakers. पावस भिजतो येना स्पिकर सर पावस येता म्हूण येत्या वर्साकूय जुना म्हयना पावस येता म्हूण खबर आहा स्पिकर सर पूण तरी पूण रस्त्यार होडे आसतले आनी स्पीड ब्रेकरार व्हायट पेंट मालो आसपाना सेफ्टी सायन्स आसपाना सो एवरी इयर monsoon is going to come in the month of June पूण तरी पूण आमगे ती टार्गेट जायना स्पिकर सर PWD बिल्डिंग्स जी आहाय स्पिकर सर म्हाका दिसता एक PWD पोर्टफोलियांतल्यान आमचे कॉमेस केल्ले उमके पयशे जे PWD पोर्टफोलियांतल्यान आहाय ते म्हाका दिसता सारके ते भाशेन एंड टू एंड बजट टू बजट करपाची गरज आहा वी आर वर्किंग हार्ड टू एन्श्योर द फायल्स आर पास म्हाका दिसता फायल मुवमेंट करपाची गरज आहा पूण स्टाफ ना स्पिकर सर MLA led specifically is going to maximum work goes to PWD buildings जाको स्टाफ ना तुमको जर तर स्टाफ ना जाल्यार स्पिकर सर म्हाका दिसता एक ग्राम सेवक आहाय ते कांय काम बरें कोनाय ते सेक्रेटरी के काम करू सोदताय आनी चोरू मोवताय सो हे ग्राम सेवकां तुम काडचे आनी टेम्पररी पूण PWD बिल्डिंग्सां डिपार्टमेंटान घालचे सो MLA फंडाचे फायलिंग आहा तें बेगीन जातलें स्पिकर सर आय वूड लायक टू कम नाव ऑन दी prosecution demand number 5 speaker sir can conviction rate improve yes or no if yes deadline this speaker sir give a systematic deadline planning कर 6 महिने लागतले 6 महिने येत्या वर्सा बजेटा सांगता येत्या वर्सा बजेटा सांग पूण prosecution rate will improve and I have got a plan for Goa म्हूण हेज आन्सर दी स्पिकर सर when it comes to election office demand 6 स्पिकर सर आतां तो तेंप ना ब्लॅक एंड व्हायट फोटो घालून इलेक्शन रोल इलेक्ट्रोल रोल दिता तो कलर्ड फोटो घालून दिवपा जाय स्पिकर सर अपग्रेड करया स्पिकर सर सांग तांकां आज न्हू जाल्यार हाल्या पूण केन्ना करूं जाय स्पिकर सर लेट अस डिवेलप लेट अस अपग्रेड आवर इलेक्शन रोल्स जे येता इलेक्ट्रोल रोल्स टू कलर्ड फोटोग्राफ स्पिकर सर इलेक्शन कार्ड्स update जायना स्पिकर सर and they should be linked to the Aadhaar card in order to avoid false voting speaker sir so election card to be linked to the Aadhaar card हे process घालचो speaker sir I'll come to jails speaker sir आम जेन्ना इतली accessibility आहा speaker sir believe करपाना जेली जे कोण भितो आहाय तेको आज हांव उलयला स्पिकर सर हांव आज उलयलां कोण जेली भितो आहा ते कडेन आनी तेणें म्हाका सांगिल्लो स्पिकर सर की थिंगा कंटॅमिनेटेड उदक येता तेंगे ही सिवेज वॉटर इज एंटरिंग द ड्रिंकिंग वॉटर टँक आनी हेज आन्सर तुम म्हाका दितले दॅट यू ऑल हॅव अ फिल्टर तो फिल्टर तें उदक फिल्टर कोना पूण फिल्टर आहा and that water is contaminated is going in the to the jail to the all the premises speaker sir so I think ye tum notify rectify korpa jay speaker sir ani jaili phone speaker sir आवलेला I am witness to it I can give you once we are out I can give you the phone number and everything कोणाक उलयलो तो but find out speaker sir yes कोण चलत जाल्या speaker sir point of order ताका सांग तो फोन नंबर आनी येता दी म्हणून हांव इन्क्वायरी करता होय हांव दितलो speaker sir I will give you speaker sir demand the vigilance to take up रेस मागोस जे हिल कटिंग जाला भूतानी जे आज ओल्ड प्रोजेक्ट इलिगल येताय लोडा प्रोजेक्ट्स जे येताय हे सगळे जे डिस्ट्रक्शन जाता विजिलन्स शूड गो ऑन सू मोटो टू फाइंड आउट टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट कोण हितू कित करता कितकोन परमिशन दिता I demand for vigilance to keep up inquiry on these 3 major projects. One is at Race Margos, speaker sir. One is the Bhutani project and one is the Loda project at Bicholi.
I demand vigilance to take up inquiries into the permissions that were given by the departments and to hold the department and everyone accountable towards giving illegal and fraudulently permissions. How can the hills be cut, Speaker sir? Speaker sir, vigilance, I mulzala magi mutle, I mul Speaker sir. Ek paper tiger bashi zal Speaker sir. Vigilance and kon bina Speaker sir. Poil pun bitale. Pun Speaker sir, ane ek mulher old Goa illegal bungalow Speaker sir. DSLR documents have been manipulated. Complaint has been filed. After 2.5 years, vigilance gets back to the complainant saying that we have started the work. It's status ki zal Speaker sir. We want to know the status of this Speaker sir. Speaker sir, आज दुख बघता सगळे उलयले. I don't like to talk these things. 14 वर्सां चेडवा रेप जाता आणि 14 वर्सां चेडवा रेप जाता आणि तो जेलीसून ताका फोल करता. स्पीकर सर दूख लागना. आमी चोड आसलोले, आमी आमदार, आमकांय भुरगीं, आमकांय चोड मुनिसा, सीएमाकूय चोड मुनिसा. So why are we not able to hold on this Speaker sir? आमकां नाही जाल्यार कोण करतलो Speaker sir? It is going to be not right Speaker sir. Friendship सगळें बरें आसा but we have to ensure zero rapes in the state Speaker sir. हें जावपाकूच जाय आनी हें केन्ना जातलें Speaker sir? आज मुगे कलीग उलोवन गेला की कोणागे नाक ओडलें की तोडलें म्हूण जेलीन. कित्या ओडपा न्हू Speaker sir? Have you seen the attitude and the way that person was behaving in the police station Speaker sir? I am not taking anybody's side, but Speaker sir, Jenna ek munis, and these Speaker sirs are, I am giving you and this on the floor of the house, ki these are the troublemakers. They are not from Goa. From outside Goa, they are coming into Kolwa, creating trouble in Kolwa. कितले जाणांगे कंप्लेन नाय आणि आज आम पुलिसीचे उलयताय की ते मेसेज केल म्हूण हँडल केल म्हूण. आय एम नॉट शुअर हाऊ दे हॅव हँडल्ड बट दीज आर ट्रबल मेकर्स आणि हे गोंय पाड घातले. हे मनशाक जे कोण आज मुगे कलीग उलयला ते मनशाक हिंगाचो ताडीपार करपा जाय Speaker sir. He should be thrown out of Kolwa. There is sufficient evidence to make sure that legal part, how he was handled by the police, let the police and the court handle that. But that person is a troublemaker to our state and to our villages of Kolwa Speaker sir. Speaker sir, I will just finish up. Home guard Speaker sir, job security चे सगळे उलयलाय. Home guard जाय. It will also help us in employment. तेंगे regularization करचे Speaker sir. Speaker sir, fire and emergency Speaker sir. I will only speak very specific. Speaker sir, last year I demand घायल्लो वारके गांवान आमगेल्या एक फायर स्टेशन उगडपाक. हांव ऑलरेडी डायरेक्टरा कडेन उलयला, सगळ्यां कडेन उलयला. म्हाका हेल्प कराय कितकोन घालपा तो प्रोसिजर कितकोन करपा तो जाग आहा सगळें आहा फायर स्टेशन घालपाक कित्याक इट वील हेल्प ऑल द नेबरिंग विलेजीस एंड अक्रॉस विलेज ऑल्सो Speaker sir. Speaker sir, आमगे जे फायर फायटर फायरमॅन आहाय ते एक पाट भरपूर काम केला Speaker sir. I think we should do some felicitation for them once the monsoon is over. Just a recommendation, Chief Minister and AJ Korche Speaker sir, because they have a part massive landslides, massive tree cutting केला जाय तें जाला. तेंक मातशें हुंच्यान एक मोटिवेट करपाक तेंगे फॅमिलीकूय हाडाय एक धाकटेशें गेट टुगेदर कराय आनी सी इफ यू कॅन फेलिसिटेट देम Speaker sir. Speaker sir, disaster management fund जो आहा should be handled by the fire department Speaker sir, because they will have more access to the funds and they will able to build up, because finally they are the ones who are actually doing the disaster management work without any good vehicles, without any good equipments. So Speaker sir, एक multitasking fire tender म्हणून last time मी उलयले हायपर मिस्ट आलोलो. हायपर मिस्ट म्हणाले कमी उदकान चड स्प्रे आणि चड उज पालोवपा जाता तसलो असल्यो गाडयो आमी इन्वेस्ट करच्यो Speaker sir. Speaker sir, lotteries Speaker sir. Speaker sir, lottery minister जो आहा Speaker sir should be also made the casino minister Speaker sir. कित्याक दोन्ही कंबायन करपाचे आणि एक हुंचे जाल्यार एक प्रोटोकॉल काडपाचो आणि तेंक दोगांयकूय कंबायन करपाचे Speaker sir. कित्याक अशें जाल्यार लॅक ऑफ प्रमोशन ऑफ स्टेट लॉटरीज आहाय Speaker sir. We are not Speaker sir, lastly I would come to finance. 2 minutes Speaker sir. 30,104 crores आमकां डेप्थ आहा Speaker sir. आमकां लोन आहा Speaker sir end of March 2024. आम कितकोन हँडल कोताय कित कोताय ते खबर ना पूण 30,104 crores. It is not a good situation. We can pat our backs, but we have to reduce it. And I think in this term we have to show how we are going to reduce it. आणि reduce जाल्यार it is going to be good for the state Speaker sir. Speaker sir, आमी हांव उलयल्लो हेजेर there is a great failure to ensure that over budgeting. आम जे कोताय ते सदां बजेट चड आसता आणि अंडर स्पेंडिंग आसता. बजेटिंग ओवर अंडर स्पेंडिंग. सो हुंय काय चुकता Speaker sir. बजेट कोत तो मनीस तेक बजेट करपाक कोणा बिकॉज ही इज डुईंग ओवर बजेटिंग. आनी आम अकाउंटेबिलिटी जे कोण घेवपा जाय की बजेट कित्याक मोडना. 100 रुपये बजेट दिला 40 रुपये मोठाय Speaker sir. सो दॅट मिन्स फायल्स पास जायनाय Speaker sir. फायल्स पास जायनाय आनी देर इज ऑलवेज समथींग दॅट फायल फायनान्सा येवन उरता Speaker sir. सो फायनान्सा हुंय उरता ती म्हाका खबर ना Speaker sir, बट फायनान्सा येवन उरता आनी म्हाका सद्दां फायनान्सा उरोन ओन्ली 40-50% बजेट युटिलायज जाता Speaker sir.
So this is also a failure on us when we look at the annual report, Speaker sir. Speaker sir, Grey Aadhar, Ladli Lakshmi, DDSSY, हेजेर म्हाका सदां हे सगळे उलयलो हांवें, हे पयशे सगळ्यांगेले रिलीज करचे, Speaker sir. आनी हे सांगून I would end up with my thank you. Divya Rani. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to express my gratitude and thank the Honorable Chief Minister, Shri Nilesh Kabral, who was the PWD Minister before, Honorable WRD Minister, C. Pramod Badami, and the entire team of PWD, Water Supply and WRD for their efforts in issuing the 15 MLD water treatment plant in Morle Colony. आणि हाज्या खातीर आमचे 5 पंचायतीचे उदकाचो विशय आसा तो आतां मिटतलो. आणि त्याच बरोबर आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर की आमचे पळय बाकीच्यो पंचायती आसा ठाणे मावशी आसूनी पर्याच्यो ताका इट डजंट हॅव अ source of water. At the same time, Savarde, Nagargaon, Varpoi. So it is having continuous water supply crisis. Ekach 10 MLD's plant asa Dabos water treatment plant in the municipality, which is supplying water to entire Valpoi constituency and part of Paria constituency. So Makta ki I urge the Honorable Chief Minister to please kindly look into this and ask his department along with WRD department if they can do a survey and see ki Daboscho plant jo asa to upgrade karun काय आणि एक Nagargaon Panchayat which is close to the municipality थंय एक where there is source of water थंय एक additional 10 MLD चो plant नवो घालून that is going to solve the water issues of another 5 more panchayats of both the constituencies. At the same time, jo pipelines asa going from the Dabos plant to Maushi up to Thane, these are very old pipelines जी over 40 years old आणि हे त्यांचे डायमीटरी बारीक असा they have got corroded आणि they need to be replaced on priority. तांचो already estimates बी जाल्ले आसा. हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जात तितले बेगीन हे तर expedite केले जाल्यार खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक. मॅन पॉवरचे उलयता तेन्ना आमचे बिल्डिंग डिविजन जे आसा PWD सब डिविजन 2 ऑफ वालपोय इट इज कॅरिंग आउट मेंटेनन्स रिपेयर्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 255 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सत्तरी तालुका आणि सध्या इट इज अंडर स्टाफ दिस सेक्शन अँड the junior engineer asuni LDC asuni peon asuni supervisor asuni they are totally absolutely understaffed. So if we have to do effective timely site visits and preparation of estimates and ether carrying out repairs maintenance on timely basis zalyar magta ki jatitle begin mache additional staff anga ghalun so that the department can the section subdivision can work in a prompt manner. The assistant engineer je asa he has additional charge of 70 ani AE Ponda TA asa so he is unable to manage because he is overburdened with multiple responsibilities. JE asa to parat additional charge of Ponda asa and as it is Sattari taluka being vast and extensive so much magta ki jatitle begin additional engineers LDC peon supervisors laborers tar ghatle zalyar ही जी कामां आसा ती jatitle begin आमी करपाक पावतले. Water supply चे जेन्ना उलयता तेन्ना परत there is at least we need a staff strength of at least 290 staff comprising of pump operators, valve operators, supervisors, plumbers, mechanical, JE civil, TA पण we have a shortfall of at least almost 160 staff. So परत एकदा मागता की जातीतले बेगीन तुम्ही तर मातशे एक्स्ट्रा स्टाफ घातले जाल्यार Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. जो manpower shortfall असा मागता की जातीतले बेगीन ये water supply division आणि बी extra engineers, extra operators, supervisors, plumbers घालून मातशे so that the subdivision can function smoothly.
I want to thank the Honorable Chief Minister की आमचे MLA LAD चे through funds आमचे 3 major important works आमचे देवळाचे आणि आमचे renovation पंचायत community hall ग्रामसेवक quarters आमचे झाल्या. So I want to thank the Honorable Chief Minister for that. आणि मागता की आमचे जे पेंडिंग आमचे कितलेशे repairs आणि renovations आसा various school buildings अंगणवाडी centers almost over 70 files pending आसा plus आमचे ITI Honda आसा. So these buildings are इतले वर्साचे आणि they are in really dilapidated condition. आता पावसान तर खूप lots of buildings are having leakage issues and all आणि भुरग्यांक थंय पावसान थंय बसचे पडटा. मागता की जात तितले बेगीन ह्यो फायली मातश्यो जात तितले बेगीन एक्सपेडाइट करून ही जी कामां आसा मातशी जात तितले बेगीन सँक्शन करची. At the same time, I want to thank the Honorable Chief Minister की already आमचे 12 स्कुलाची कामां सँक्शन जाल्लीं आसा. काम थोडे कडेन सुरू जाल्लें आसा. 2 अंगणवाडी सेंटर्स ची कामां सुरू जाल्लीं आसा. त्याच भशेन जे बाकीचे आमची उरल्या ते बी जात तितले बेगीन मातशे करचे म्हणून. काल हांव ड्युरींग 0 hour हांवें आमचे सोनारचे जस्ट 5 minutes स्पीकर सर आमचे सोनारचो जो रस्तो आसा तो उदकाचो पोना वयल्यान काल आय जस्ट मेन्शन्ड एंड गिवन दीस प्रपोजल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. मागता की हो जो रस्तो सोनार तार सावर्डेचो रस्तो आसा तुमी मातशे तुमचे इंजिनियराक इन्स्पेक्शन करून जात तितले बेगीन हो रस्तो ह्या रस्त्याचे एलिवेशन इज मच निडेड कित्याक एवरी इयर इट गेट्स सबमर्ज ड्युरींग द रेन्स आनी लोकांक खूब त्रास जाता टू गो थ्रू दीस रोड आनी लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर द पीपल ऑफ दीस एरिया. Demand number 23 होमाचेर उलयता आसतना I want to congratulate the Honorable Chief Minister for starting the Pink Force in 2021 and for enhancing the safety and security of women and children across the state. आमचे जे Pink Force जे सत्तरीचे आसा, the Pink Force is shared by Bicholi and Sattari Taluka because as the frequency and volume of distress calls is low in both the talukas, but at the same time जे जेन्ना आमकां पिंक फोर्स नासता तेन्ना it is effectively managed, I should say, by the existing women personnel of the Valpoi police station. पण we require a dedicated pink force patrolling in Sattari Taluka कित्याक it is a rural area आणि केन्ना if there is any distress calls women related cases, so it is when you have a pink force at least बायलांक मातशें एक समाधान जाता की there is a car moving around, there are women personnel, police personnel roaming around because to ensure assistance कित्याक so at least it will deter crimes against women in these rural areas. And it's essential that for any emergency situations and to encourage women also to immediately report crimes. So here pink force asle with women personnel. So एक मातशे आमच्या महिलाक एक मातशे समाधान जातले. So मागता की जाता तितले बेगीन एक pink force आमचे सत्तरी तालुका डेडिकेटेड pink force एक सत्तरी तालुका खातीर एक दवरचे म्हणून. आणि जेन्ना I would like to say like to evaluate, it's important to evaluate and improve the existing law enforcement services for supporting women's safety across Goa. When we report a rape case, for example, it's crucial that a female police personnel handles the situation throughout. So this will provide a more supportive environment for vulnerable women and offer them additional support. होमाचे परत उलयता आसतना आमचो एक पुलीस आउटपोस्ट आसा होना which is in urgent need of repair and renovation. At the same time आमचो police outpost आसा केरी which needs urgent reconstruction कित्याक it's in a totally dilapidated condition. At the same time जे वालपोयचे police station आसा ते that also needs urgent reconstruction. So मागता की माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की हे जे आमचे 2 आउटपोस्ट आसा केरी आनी होना आणि वालपोयचे नवे police station जात तितले बेगीन हे घेवचे म्हणून. Thank you, Speaker, sir. Nilesh Kabral. I rise to support the demands and oppose the cut motions for the demands put on the table of the House. Speaker, sir, आत्ताच म्हजो आनी विजयाचो एक बारीकसो पासाभास जाल्ले.
विजय बाबान म्हाका सांगलें की बिझनस कमिटी एडवायजरीची कमिटीच्या मिटिंगाच्या ना हांव दोनो तर बाकीचे सगळे पुजा येता आनी एकठांय हाडटा हे हावजान टेबल केल्लो बिझनस कमिटीचो रिपोर्ट हांगा म्हाज्या हातीन आसा आनी सेकंड रिपोर्ट 2024 तेजेर क्लियर बरयल्लें आसा व तो सगळे सांगतात ते सत्य न्ही म्हूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. The committee recommended that the business of the House should conclude by 7 p.m. maximum and parties would get 30 minutes to speak on the demands which they should adjust in between their members. Speaker sir, I don't tell what I don't want to speak. And very clearly, and toy member, I am not a member. I know I am not a member. I was a member when I was there as a legislative minister. But he is there. No member of Vijay Sadaja now as a speaker sir. So ते दाखवून दिवपा नाका की म्हाका कांयच खबर ना ताका सगळें खबर आहा. दुसरी गोष्ट सांगली की आपण तुझ्या मतदारसंघात येता तो वेलकम आसा फक्त सांगतो टायम केन्ना आय वेलकमिंग माय कॉन्स्टिट्युन्सी चायेचो जेवणाचो कसलो अरेंजमेंट करपाचो करता स्पिकर सर. स्पिकर सर आतां डिमांडाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता म्हजे बाकीचे खूब जाणां उलोवपाचे आहा. आज बुलेटिन काडटा 8 so I will not waste much time, but I will bring few points that it is not whether I am ruling or opposition. It is the points which are place of the constituents and the people of the constituencies, where it is put as part of a demand that the Honorable Chief Minister has today's, whose demands are, he takes into action and gets those things done, Speaker sir. Speaker sir, looking at this, I will only recommend that I'll speak on the finance first. Finance and Speaker Atasi, everybody speaks on it. आणि जे proposals मांडटा खंयचो आमदार आनी फॉरवर्ड करता आनी मागीर फायनान्सान जे इश्यू जाता उरता. I am not speaking today. I used to speak when I was MLA that time also. I think there should be आता CM गती शक्ती म्हणून PWDन केला. It's a good thing. गती शक्ती सगळे फायली पुतून येयल्यो आतां पुतून गती शक्तीचे प्रिमियमान त्या कोड नंबर घालपाक जाय वयर घालपाक जाय. बरें सगळे करा पूण ताका फायनान्साकूय गती शक्ती घालची अशी हांव विनंती करता. कित्याक खंयचे जर गोश्टी जाता ह्यो फुडें व्हरपाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी बरे भशेन जावपाक जाय. आमचे पर्सनल कांय कामां आसना. इट इज अ मतदारसंघाची कामां जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा आनी आमची मतदारसंघात जाता खुबशीं कामां. 2000 आतां फायनान्साचें उलयता तेन्ना GSIDC फायनान्सा अंडर येता. 2014 चालू केल्ले प्रोजेक्ट आज पासून कंप्लीट जायना स्पिकर सर. लोक म्हाका विचारता आमदार की कित्याक तूं रुलिंगां आसा वा ना तूं ऑपोजिशनान आसा काय कितें. सो हांव हॉनरेबल CMक रिक्वेस्ट करतलो की हे जे प्रोजेक्ट आसा ते पर्सनली इन्वॉल्व जावन कित्याक तो चीफ मिनिस्टर आनी फायनान्स पोर्टफोलियो तेजे अंडर येता. GSIDC चेअरमॅन आनी तो ते मॅनेजमेंट तो करता. सो हे प्रोजेक्ट जे बाकीच्या डिपार्टमेंटान आसा कित्याक ते फक्त आतां EFC घे म्हणटा. सो स्पिकर सर जेन्ना पयलीं EFC घेतली परतून EFC घे म्हणटा. हांव नको समजना गती शक्ती जी आज प्रपोजल ऑफ PWDन घातला आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी तिनूय डिपार्टमेंटान WID घातला ते म्हाका फायनान्सानूय घालपाक जाय कित्याक तो सकलर आतां अंडर सेक्रेटरी फायनान्सान काडला. सो तेकाय गती शक्तीन घालचो असो रिक्वेस्ट करता. वो जाय जाल्यार सकलर आल कीप ऑन टेबल ऑफ द हावस वेर इट इज मेन्शन कोण कोण आसा आनी थंय एड करचो फायनान्सानूय गती शक्तीन घालचो स्पिकर सर. स्पिकर सर दुसरी गोश्ट जी आसा की आमचे जे रोड्स आसा खुबशे दिसांनी आमचे मतदारसंघात रोड डॅमेज जाल्ले आसा. नॉट बिकॉज इट इज worn out roads or anything. It is because of various activities which are being conducted by various election departments, Suraj Corporation, बाकीचे department where they dig the roads and roads are defined. हांव परतून CMक सांगता पळय TCP डिमांडाचेर उलयल्लो की आमच्या मतदारसंघात जे रोड जे आसा हे रोड ODPन आनी बाकीचे जे रिजनल प्लॅनान हे दाखयल्ले आसा 20 मीटर 30 मीटर आनी हे 20-30 मीटर जर आमचे मेंटेन जाता विदाउट एक्विजिशन आनी लोक जर ते दिता जाल्यार ते TDR कॉन्सेप्ट PWD मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टरान उलोवपाक जाय आनी दोगांनी जर जुळले जाल्यार हो कॉन्सेप्ट जर हाडलो जाल्यार आमचे NOC दिवपाक लोक तयार आसा आनी तेजेर आमी मागीर हे सगळे मोदी रस्ते फोडपाचे हे सायडीन फोडून आमी करूं शकता स्पिकर सर. जे खंय जायना ते जायना पूण जाता एटलीस्ट म्हणजे आय हॅव द कॅपेसिटी आमच्या लोकांक कन्विन्स करून बाबा हो जागो तुमचो आमी घेता जाल्यार वील गिव यू 2 times 3 times 4 times FIR. कितें फरक पडटा स्पिकर सर. मातसो सरकारान हे सपोर्ट आमकां एक्विशन जायना. 2013तल्यान January 1st 2013 जेन्ना काँग्रेस सरकार सेंट्रल लँड एक्ट बदललो आज 1 स्क्वेअर मीटर आमचे गोंयच्या स्टेटीचे अंडर आमी एक्वायर करूं शकना आनी तेन्ना हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे इश्यू फुडें वयतात सर. स्पिकर सर आज खुबशी गोश्टी आमच्या सगळ्याचे मतदारसंघात आसतले पूण म्हाज्या सांगता हो TDR कॉन्सेप्ट इज अ स्टेट कॉन्सेप्ट आनी म्हाका सांग परतून बील धाडपाचें नाका सेंटराक. सो आय थिंक दे शूड स्पीक टू इच अदर अँड फायंड दिस कॉन्सेप्ट वेर वी वील बी एबल टू take this TDR wherever we can widen the road, put our utilities, put our things and this 30-meter road should be established because sir आज हांव पळयता की बिल्डींग बांदता आनी तो TDR कंज्यूम करता म्हणजे FSI कंज्यूम करता पूण रोड जो आसा तो सोडना. I think some coordination is required between the departments and various other things, Speaker sir. Speaker sir, आज
आमी इलेक्शन ऑफिसाचेर उलयता तेन्ना आय थिंक वी रिक्वायर अ कंटिन्युअस अपडेशन. मदीं मदीं इलेक्शन आसता तेन्ना अपडेशन करता. पण आय थिंक इट रिक्वायर मागीर इतलो स्ट्रेस जाता द BLOचेर आनी बाकीचे गोश्टी आनी मागीर खंयच्याकय पावता. आय थिंक चीफ मिनिस्टर आय नो इज जस्ट अ नॉमिनल थिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट. बट हावेवर ही हॅज टू टेक इट अप with the center, saying that the election updation should be every regularly, who is completing 18 years, who is wants to transfer his voting card from here to there on addresses. I will tell you instances after integration of the Aadhaar card link, seeding Aadhaar card with the election card. Still, if I press, now you can get on the line. You can press that Aadhaar card number or election card. You will find in my own constituency one or many persons, Speaker sir, that there are people who are in my own constituency having 3 votes, Speaker sir, of different booths. I don't know what is the reason, Speaker sir. I think seriousness has to come, and that way integrate the entire nation together and find where else they are having votes and put the system in place, Speaker sir. And it should be continuous updation, Speaker sir. Speaker sir, dusre je asa, I will not take much time. I know there are a lot of demands today, very important demands today, but because you have already pressed the bell, I don't want to act like selfishness like other people. When you press the bell also, 2 minutes I will not do that, because I can see there are almost 17 colleagues of mine, 16 colleagues, one man, who have to speak before 7 o'clock, and there's hardly 45 minutes. But I will just, last thing I will tell, Speaker sir, all these demands are very important demands. Fire and emergency services is doing a good job in Goa. Amche Matdasangan, we have a fire station which is catering to a very vast area. I will only request CM that the vehicles which were brought were long back old. Now modern equipment vehicles have come, modern things have come, cutting of trees, because that is a major problem what was faced these days, where trees have fallen, cutting was done, and they leave it there. They don't have equipment to lift it. Big trees. I don't know how they can do it, but I would request CM to bring more modern equipments in fire services, so that the people in the fire services department, they can have it. Dusra, Speaker sir, only last, urban development minister, or they give in the municipalities, they take people and give to fire. They take in such a way that we know in June, pause patta. June, July, August, September, 4 months dita, Speaker sir. But 4 months je staff the salary dita, fire on bidder, attendance dita, but the pagar padna. So I think some coordination is required between Urban Development Minister and Honorable Chief Minister as Fire Service Department, because 30 people who are given, त्यांना salary टायमार पडप reimburse जावपाक जाय, आणि जून महिन्यानूच ताका दिवपाक जाय आशिल्लें. Thank you, Speaker sir. चड उलयना, परतून एकदा कट मोशन अपोज करून जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करता, Speaker. Thank you, sir. Alish Lawrence. Speaker sir, I rise to support the demands today. Homaji Ulaitasana, I just want to congratulate the Chief Minister for, 2 things. One was the police station, which was a long pending dream. Successive government aile, I kitle government ko try kori ta ha. Humge ek police station kurpak. Land was acquired some 35 years back. Around 20-25 years back. First time it's become a reality. The work is tendered and the work order is also issued. Whereas leprosy hospital land padeha, IRB dilate. IRB has given already no objection, so that the land can be given back. So I would request the Chief Minister, the land should be handed back to the health services. The Home Department should clear the proposal for the same. Ata accident zaid zaba lagle. Accident kidar lagba lagle, 2 nostu lagba. It's because one, because of the license, and second, of the good efficient roads. Efficient roads, there could be some roads which are damaged due to rains, whatever, or maybe improper this, but that I will come later in the PWD, improper nahi, sari kunna zale. But accident I think the department, police, home department should write to the RTO now, that all license should be like how they have it in other countries. It is a app-based license, no interference from anybody. I think the police should write now, all licenses, if at all somebody has to pass the test, only then he will have the license. And license is filmed, camera, everything. Because license is a rule, rule is a आज लोग की ज़्यादा आज गाड़ी कहता है पहली and license मांगी करता है. So you can imagine what the license will be. Second, over speeding. ये जो night bars जाऊँ तो के drinking session पड़े जाता थिंगा. राती जे ये बुरी है जाऊँ कौनच. Whatever it is, whatever may be the circumstances, not blaming anybody. Due to over drinking and due to whole night fun, they are accident jata hai, and accident jata hai, and accident munte jata sona bore innocent loka dikhode the.
एक पेट्रोलिंग म्हणते व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेट्रोलिंग कितको न्हू, एक पुलीस जिपूच जर गेली, एक दोग जाण आडायले भिरांत जाता. वाटेर हायवेचेर हायवे पेट्रोल म्हणटी जायी, एंटी नार्कोटीक पेट्रोल म्हणटी जायी. इम्पॉर्टंट बिकॉज पुलीस चोयल्यारी तुका चोर आहा तो बेश्तो हालोता. सो how police catches a narcotic guy, how police catches a drunk guy, he starts shaking the moment you see the police. If Nakabandi is made, all this should be completely seen that it is increased. Ata accidents jata asthana, I want to talk about cybercrime. Cybercrime kind of steps taken by the government to see that cybercrime has been, taken to a different level. Police who are posted in the cybercrime should be kept there only, should not be allowed another police station, because at least they will be, thank salary, even extra incentives din, thank training din. जायते अशी जाताय. आतां ड्रग्साची उलयता आसतना आनी कांय ना, ड्रग्साची उलयता एंटी नार्कोटिक्स जावं एंटी ड्रग तुगेले व्हेकल्स शूड बी केप्ट फॉर चॅकींग. खूंय तरी वाटेर चॅकींग जाल्यार भितले. बट देन ड्रग्साची उलयतना बाब विजयान एक म्हणलें की 33 MLAs are there with the ruling dispensation. I cannot speak for the others, but I can speak for myself. दोर असेंब्लीन ड्रग्साची उलयले ते हांव असेंब्लीन ना. खुंयचे असेंब्लीन ड्रग्साची उलयलांच. Why? Because drugs have become so much intensive that it has reached, I don't know where, I don't want to say where it has not reached. But important म्हणल्यार ड्रग्स म्हणटारे ड्रग्सा पयसो हो कोणा बऱ्या पडपाना. हांवें चोयलें पुलीस बरें तुगेले ऑल न्यू ऑफिसर्स येयले ते बरें न्हेसोन बेसोन भोंवताय. New officers, young officers येयले, but it's sad. When I see them, I laugh in my mind. What is the use of having such a nice officers? They're looking so nice, smart, astute. काय ना. But drugs बंद जायना. जावं irregularities in drugs. Others okay, but at least drugs तरी बंद जाता ना. Why it is not happening? Officer new जाताय, officer change जाताय. Why it is not happening? I know Manohar Parrikar, when he was the chief minister, he was telling us to tell us where drugs are available. I think the intelligence has failed to identify where drugs are being this. Highway patrolaची उलयता आसतना जायते भाशेन आहा inquiry. आतां एक there is one case of a minor girl who has been raped and तिका case in काणकोण हुई. Just see where it has happened. Why? What is the reason why investigation has not happened? If you want, I'll give you more details. I just want to raise that point because it is a minor girl. This has to be seen that it has to be taken to a logical end. Speaker sir, Ministry, we are talking of Union Ministry of External Affairs. Was following up a case of lot of a child. Tenka मेळना कितें tenka passport मेळना 18 जालें आनी कितें 2-3 cases I have taken. I think the Chief Minister should speak. जायत जाणान उल्लेख केली कितें म्हणून की after the MP election कांय जावपाना म्हूण all those surrender certificate cases of OCI and all that fortunately have been cleared. Or the Chief Minister should make a statement on that, because there was so much. Even these cases, the license, passport मेळना तें. I have been following up of 2 people. One is Kaden Vaz and another is Samira Maria Rodriguez. She came all the way to India to get her passport. But by the time she went back, already permission is given to have a passport renewal abroad. Atan, this is a feather in the cap of the government. उलोवपा जायत जाता पूण एप्रिशिएट करपा म्हणटें जायना. कित्याक MP इलेक्शनाक जायत उलयले की हें जावपाना आनी जायत उलयले. बट फायनली इश्यू पडे हा. I want to see what is nice is what is nice, what is wrong is what is wrong. Like for example drugs are wrong. But here the government is right in doing all these things. Ata talking about MEA circular, जे circular Indian citizenship आहा तेंकाय त्रास जाता. Just see how best you can solve these issues as far as these issues are concerned. कित्याक आमी गोंयकार पडे आहाय ते जायते भावांक त्रास जाले जायते. There are a lot of issues. आतां कजिनोची उलयता आसतना I have always been speaking about casinos उलयता आसतना I would request the Chief Minister, henceforth when you give more licenses, just see that you auction the license. Licenses cannot be given without auction. At least the state will profit from it. Somewhere down the line, we have to have some game-changing systems in place for the state. What about all the rates? What about the
what about any raids that have been conducted? They are using extra area. They have been given areas. They are charged on the area. Are they following all rules? Are they saying that it is all under wraps, whether the licensing, adi tu free zala, offshore and onshore zala ha. Gambling Act munto, I have been on record today, again I am saying, Gambling Act munto, it is an anti-gambling act. It cannot become a gambling act. That's why we have to see that the state doesn't have a gambling rule in place instead of the anti-gambling act. I have been raising all these issues right from the beginning. Till today I have not changed. Traffic management penalizing of drivers. I have said that the police should have a system in place for the licensing. That it should be nobody should be, there should be no interference from any politics. Even the RTO wants, he has to go by the app to get the license. Drunken driving, I have spoken. I would request the police to identify black spots where accidents take place. Accidents, wherever accidents are taking place, try and take steps to see that whether road is not okay, what is happening, why are the accidents happening, particular points, at least identify some points and give it. Because trafficking of girls, it is happening, and we want a statement from the Chief Minister to say that it is, that he's taking steps to see it doesn't happen. Ata drugs see how many cases. It's okay. You will say that the detection is high. How about the prevention? What steps you are going to prevent? Whether you are going to stop this menace, whether you are going to have a system in place for all these, because the drugs it has become something which has been changing even the scenario. We are talking of having what do you say, Amgeli, what is the tradition, what is the nature of Goa, even topography and change with these things. Speaker sir, talking about PWD, I just want to tell the Chief Minister, I want to congratulate him and thank him for taking up works. All these 3-4 years, no PWD, I was not able to take works from me in my constituency. I want the PWD, now that works have been taken up, I want a strong warning to the contractors that under any circumstances, any work that gets spoiled, or other substandard zata, tiji action dabate. Amgele Alne Bori Road Zala, Tiji Ata already, it was taken, if you want, I'll take the name, Nayar Mala contractor. Now, he has already surface hospital lagala, ek season Zala. I want him to be, I want action, I want this road to be cleared and done. I want it to be put into proper this drugs तुका खबर आहा म्हणटा मरे पुलिसांक धाडटा हांव तुज्या घरा कडेन. Yeah. तूं सांग तांकां. Action the speaker sir. नाही बट तूं जे आहा पळय न्ही हांव तुज्या घरा कडेन धाडटा हांव एंटी नार्कोटिक्स सेलांतल्या एका तूं ते वेंदी इश्कोला सांगतालो तूं खंयचे ते दाखय तांकां एक्शन घेवन जाल्यार हांव पळयता मागीर. एंटी नार्कोटिक्स सेल तेज्या घरा कडेन धाडपा जाय. No, narcotics action speaker sir. Talking about PWD ulaytasana contractors down PWD amgele je kam zala. I want to in fact tell the Chief Minister that I want to congratulate him and tell him that see that good work is done, because we want to see that fire services, I think some rules have been changed, RRs have been changed. We need to have, we cannot have RRs to promote lower stuff to, and amge tode burge tinga RR circle namu previous to gele ene director and RR circle namu todange enzala ha thank enzala. Speaker sir, risk allowance thenge ha risk allowance ache thengele enzala ha thengele issues hai thank risk allowance meldamo. Ata fire season I just want to raise one more point. I will not take more time. Mock drills for Zata. I want the Chief Minister to conduct mock drills even in private buildings. Are the fire systems in place? Like big residential units, fire, if there is a fire takes place, if the staircase gets blocked, everybody side staircases, fire escape staircases are locked. In case of a fire, are they going to because the demands ikkya maga nidhan pauni satang tari diupa jale, but 7 is maximum, I don't know. Speaker, one last point, ekuch point. No, 7 te 8 minimum 1 hour is required for emergency. आणि मैं आन्सर किती करतो तर तू
एक दोन मिनिट मिनटांत सोंपय एक मिनिट आय 7 ते 8 एक आन्सर I हांव आन्सर कितें करतलो स्पीकर सर 7-8 मिनटं देऊन गेले. आय थिंक आय डिडंट टेक 10 minutes. चेक माय टायम. इज वन पॉयंट. आता एमर्जन्सी सर्विसेस लागून इफ वी कॅन हॅव वी हॅव गॉट हेलिकॉप्टर सर्विसेस ऑर समथिंग. इफ वी कुड हॅव सम सर्विस विच शुड हेल्प द फायर ऑल्सो. It could be when a fire takes place. All we could have one chopper in place for for these services. Thank you, Speaker sir. So, Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Speaker sir, म्हाका टायम दिवचो. आतां जो निलेश बाबान सांगला की BSc मिटींग एक डिस्कस जाल्ले की पार्टी लिडर जो आसा पार्टीक 30 मिनिट्स मेळटले म्हणून. सो तेज्या प्रमाणे म्हाका टायम दिसचो. कारण कितें आसा आमकां ऑपोजिशनाक टायम मेळोंक जाय. रुलिंगाचे मागीर उलयत रावता. स्पीकर सर, हांव स्टार्ट करता फायनान्स डिपार्टमेंट. स्पीकर सर ना ते स्पीकर सर अपोजिशन काँग्रेस एज पर BSc डिस्कशन आम्ही माझ्या फुडें आतां 3 जाण उलयले. स्पीकर सर टायम डिवायड करून घेवपाक जाय. बटन प्रेस केलो माझ्या फुडें 3 जाण उलयले. दिगंबर उलयलो, एलेक्स आमकां उलोवंक जाय न्हू स्पीकर सर. 10 मिनटां दिवपाक जाय. स्पीकर सर माझो पयलो जो डिमांड घेवंक सोदता तो डिमांड नंबर 32 फायनान्स. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंट आमचे शिरगांव पालेम ही पंचायत आसा, पंचायत घर आसा. आतां 2019 24 तारखेक वर्क कमेन्समेंट जालें आनी तेन्ना एक हें येयलो की होल्डार दवरले, काम जे आसा ते होल्डार दवरले. कित्याक लागून लोकसभा इलेक्शन आसा म्हणून. स्पीकर सर, तेच्या फुडें जे आसा ते परत डिले जाले आनी तितून रिजन कांय ना, अनवॉन्टेड रिजन. स्पीकर सर, मागीर फुडें जेन्ना आमी वयता परत डिले जाले तितून आतां स्पीकर सर डिझायन ऑफ फावंडेशन जे आसा तेका लागून पेंडींग दवरले. स्पीकर सर, ह्या जो शिरगांव पालेम हे पंचायत घर आसा तेका 3 फावटी फावंडेशन स्टोन घातला. हांवें घालूं ना तो तुमी घेतलेलो पळय तेणें घातलेलो 3 फावटी फावंडेशन स्टोन. आनी आजून पर्यंत स्पीकर सर हांगा डिले हो प्रोसिजर हो चालूच आसा. आनी स्पीकर सर, आतां सद्याक कितें आसा, कन्सल्टंट ना म्हणून खंय ना खंय डिले जाले. परत कॉन्ट्रॅक्टराक आतां स्पीकर सर आतां एक हें केलां, म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्टर पयलू चाललो तेका फोरक्लोजर दिलो, मागीर दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो. आनी आतां स्पीकर सर म्हटल्यार सद्याकची परिस्थिती अशी आसा की आजून पर्यंत जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो परत तुमी कन्सल्टंट नेमलो. आतां कन्सल्टंट स्पीकर सर परत नेमता. आतां हितून कितें आसा स्पीकर सर, जो पयलूचो कन्सल्टंट आसलो आतां परत हाडला आनी त्या कन्सल्टंट आतां एक हें केलां की 15 दीस तेका मिन्स 15 दीस जाले एक एक्सटेंशन दिल्लो आसा. जो हेका कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेका एक्सटेंशन दिला टील 31 डिसेंबर 2024 कंप्लीट करपाक काम. आतां GSIDC स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टराक लेटर गेला की तेणेन जे काम आसा ते बंद दवरपाचें. आतां स्पीकर सर, हे जे काम आसा हे बंद दवरले. आतां फावंडेशन स्टेजीचेरूच पावला. हे केन्ना कंप्लीट जातले? डिसेंबराचे 31 तारखेक कंप्लिशन म्हणटा. सो म्हाका दिसता सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हांव कितलेशे फावटी सीएमाकूय मेवला आनी डिपार्टमेंटांनी वचून सांगलेलें आसा आनी हेजे खंय ना खंय डिले जाता. हांव मुद्दम स्पीकर सर मागता की हे बेग्याच्या बेगान हे आमचे जे काम आसा ते कंप्लीट करून घेवचे आनी सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे 31 डिसेंबर म्हणटा त्या टायमार कंप्लीट जातले म्हणून. स्पीकर सर, तशेंच GMC अंडरपास हो अंडरपासाचेर आमी मिटींग घेतली, सीएमाकूय मेवले, बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसराक घेतले आनी सायड इन्स्पेक्शनूय केले. आतां तो अंडरपास जो अजून पर्यंत पेंडींग आसा डिसिजन की कोण तो टेक ओवर करतलो, ते अजून पर्यंत नोटिफिकेशन कांय येवंक ना. आनी स्पीकर सर, थंय पावर सप्लाय कोण हँडल करतलो, कितें फुडें कितें आसा तें अजून पर्यंत जाल्लें ना. स्पीकर सर, खंय ना खंय थंय CCTV आसा, शॉप्स आसा, ही शॉप्स बंद आसा. स्पीकर सर, जायना ना ती शॉप दिवची आमकां, आमी भुरग्यांक लावन चलोवपाक लायता. ही जो गव्हर्मेंटाचो हें आसा तो खंय ना खंय यूज जावपाक जाय. सो हेज्या बाबतींतूय आमकां रिप्लाय जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां कितलीशी फायनान्साची कितलीशी आमची जी फायल आसा ती डिले जाता. डिले कारण कितें आसा, आतां जाय तेन्ना G20चे जाय, जावं स्मार्ट सिटीचे जाय, जावं हे इफीक लागून जाय तेन्ना तुमी एक्सपेक्टो अप्रुवल दिता. बट आमची जेन्ना आमी 7 जेन्ना हें पळयतालो जो कॉलेप्स जाला, रिटेनिंग वॉल कॉलेप्स जावन रोड कॉलेप्स जाला, 1 वर्स जालें स्पीकर सर, तो बंद जाला आनी एका पोस्ट फॅक्टो दिवंक ना. ते नॉर्मल प्रोसिजरान चला. तसोच ओल्ड बांबोलीम आमचो रिस्टेटमेंट ऑफ रोड आसा तोय असो सेम जाला स्पीकर सर. अजून पर्यंत तेजें काम जावना, थंय लोकांक त्रास जाता. सो स्पीकर सर, जेन्ना असली कामां आसा जी प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय ती पोस्ट फॅक्टर घेयना. सो हेका लागून खंय ना खंय म्हाका दिसता सीएमान जाप दिवपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरो डिपार्टमेंट आसा तो फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस, डिमांड नंबर 26. स्पीकर सर, ह्या फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस हांवें एक डिमांड केल्लो, तो म्हणजे आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात एक तर GMC कडेन नाल्यार गोवा वेल्या जावं खंय तरी आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात फायर टेंडर हें दिवचें म्हणून. आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की फायर टेंडर हें स्टेशन करतलें म्हणून GMC कडेन. आतां स्पीकर सर, आतां एका जाल्यार 1 वर्स जायत येयलें.
अजून पर्यंत स्पीकर जर हांगा फायर टेंडरूय हे डिप्लॉय जाल्ले ना. सो म्हाका सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय आनी परत रिप्लाय जाय कित्याक लागून जावना तें. कित्याक हो जो एरिया आसा प्रायम एरिया आसा आनी ह्या प्रायम एरियान आमकां फायर स्टेशनाक फायर टेंडर जो ना कारणान खूब इश्यू जाता. स्पीकर सर, फायर फायटर्स जे आसा हांकां इन्शुरन्स हे प्रोवायड करपाचो आमी डिमांड केल्लो. हेच्या पयलीं हांव मागता सीएमा कडेन कित्याक तांकां इन्शुरन्स ही फेसिलिटी ना. सो इन्शुरन्स फेसिलिटी प्रोवायड करची. तशेंच लेटस्ट सेफ्टी गियर्स हे प्रोवायड करपाचे लेटस्ट जे आसा ते. आनी मॉडर्न इक्विपमेंट. आतां स्पीकर जर कितें जाता तांचे इक्विपमेंट केन्ना केन्ना लागना, मागीर दुसरे आमकां इक्विपमेंट यूज करचे पडटा. ते इक्विपमेंट अपग्रेड करून तांकां मॉडर्न इक्विपमेंट दिवचे. स्पीकर सर, तशेंच आतां रिसंटली एक हें जाल्लो आसा, म्हटल्यार एक मॉडर्न फायर टेंडर ही गाडी घेतलेली. आता ती गाडी स्पीकर सर रिपेर केली, डिपार्टमेंटान रिपेर केली. आनी जी आतां हांगा आसा खंय पणजे हेडक्वॉर्टरान आसा. आतां स्पीकर सर ही डिपार्टमेंटान जेन्ना रिपेर केली तेका टॅक्निकल जो स्टाफ आसा, टॅक्निकल स्टाफ हांगा कांयच ना. हे भायरसून हांगा हाडचो पडटा आनी ताका रिपेर करची पडटा. आतां रिपेर केले तेन्ना 13 लाख हो खर्च जालो स्पीकर सर. आनी 13 लाख खर्च जालो तरी पूण आतां 15 दीस फाटची गजाल स्पीकर सर, थंय परत जी आसा ती ब्रेकडावन जाली. दोनापाल एक हे कॉल येयल्लो तांकां, ते कॉलाक गेला तेन्ना ब्रेकडावन जाली. सो आतां ती स्पीकर सर ओडून हाडून ती फायर स्टेशनाच्या भायर मिन्स हेडक्वॉर्टराच्या भायर दवरिल्ली आसा. सो हे जे मेंटेनन्स आसा स्पीकर सर हे कोण पळयतलो. सो हेजी जी जबाब आसा तो म्हाका दिसता सीएमान दिवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमची ओल्ड गोवा फायर स्टेशन जे आमकां लागता. आतां ओल्ड गोवा फायर स्टेशनान स्पीकर सर जो स्टाफ आसा तो कमी आसा. एज पर LQ नंबर 16C एक्चुअल सँक्शन स्ट्रेंथ आसा ती 32 आसा आनी टोटल प्रेझंट स्ट्रेंथ ही 16 आसा. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले जे कमी स्टाफ आसा ते ऑलमोस्ट 16 कमी स्टाफ जाल्ले आसा. म्हटल्यार आयज सीएमान एश्युरन्स सीएम म्हणटा कितें एक रिप्लाय आसा तितून सांगता कितें आमकां ओल्ड गोवा नियरस्ट हे फायर स्टेशन आसा म्हणून. हांगा 16 म्हटल्यार हाफ द स्ट्रेंथ ना. सो केन्ना पर्यंत सीएम दितलो आमकां रिप्लाय जाय स्पीकर सर. तशेंच स्पीकर सर आमी 2 इन्सिडेंट आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जाले. एक म्हणजे मंडूर हांगा गांवांत फायर जो फॉरेस्ट फायर म्हणटा पळय ते जाले. मंडूर हे गांवांत फॉरेस्टाचेर उजो लागलो. आनी दुसरो जालो तो दांडी हांगासर मँग्रुजाचे. आतां मँग्रुज फॉरेस्टाकूय उजो लागलो आनी हो उजो जो आसा तो गेल्या त्या सामारान 2023च्या सामारान लागलो. आतां स्पीकर सर समरान उजो लागलो आनी ताका एक सबस्टन्स जेली टायप सबस्टन्स जाल्ले. सीएमान आयकोन घेवचें, जेली टायप सबस्टन्स घालून थंय उजो पेटयलो स्पीकर सर. आनी तो उजो पेटयलो आनी तेच्या नंतर आमी ते जेली टायप सबस्टन्स पासून दिलो. दोनूय कडेन सेम आणलो. कित्याक लागून तो उजो पेटोवन हे जे दोंगर आसा आमचे ते सोंपोवपाक सोदता. सो आमी तो जेल टायप सबस्टन्स दिलो. मात अजून पर्यंत तेजी इन्क्वायरी कांय जावंक ना. जो इन्सिडेंट आसा हे कितें सबस्टन्स कसो उजो पेटयता आनी कित्याक लागून पेटयता हेजेर कांयच रिपोर्ट अजून पर्यंत जावंक ना. सो सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. हो रिपोर्ट केन्ना येतलो हेंय सांगपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, आतां हांव वयता PWD पब्लीक वर्क्स डिमांड नंबर 21. आतां स्पीकर सर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हो खूब गरजेचो. आनी आमी पळयता गोंयभरांत जो सब स्टँडर्ड कामां चल्ल्या गोंयभरांत. म्हटल्यार जेन्ना हॉट मिक्सिंग आमी पळयता त्यो हॉट मिक्सिंगार एक पावस पडलो म्हणटकूच हॉट मिक्सिंग वयता. आतां इतली सब स्टँडर्ड तुमी पळयता आसता रिटेनिंग वॉल्स, कंपाऊंड वॉल्स, जी रिटेनिंग वॉल्स बांदल्या. आतां तुमी पेडण्या पळया आमचे कितलेशे कडेन अशे इश्यू जाल्या की रिटेनिंग वॉल्स कोलॅप्स जाल्ल्या. जो लेवलिंग ऑफ रोड आसा तो लेवलिंग ऑफ रोड सारको ना. सो इतली सब स्टँडर्ड वर्क्स आयज गोंयभरांत जो PWD डिपार्टमेंट चुरता. आनी तेजो जेन्ना हॉट मिक्सिंग करता जो रोड करता तेन्ना रायट म्हणून एजन्सी आसा ती येता एजन्सी आनी तेणी चॅक करपाचें आसता. आतां हांव म्हणटा ही एजन्सी करता कितें. सीएमान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. ही एजन्सी करता कितें. जेन्ना हॉट मिक्सिंग जो केलो हॉट मिक्सिंग रोखडोच एक पावसान आतांच केल्लो 1-2 म्हयन्या पयलीं केल्लो एक पावसान तो वयता. म्हटल्यार उरला तरी कितें स्पीकर सर. 5-5 वर्सां उरपाचें आमी उलयता. मात ते 5 वर्सां न्हू एक वर्स तरी उरोंक नाका स्पीकर सर. हेजेर खंय ना खंय म्हाका दिसता सीएमान आमकां एश्युरन्स दिवपाक जाय की आपूण एक्शन घेतलो. जावं ती रायट एजन्सी कितें करता काय ती भितल्या भितर कितें भानगडी करता काय कितें हो प्रश्न जाता स्पीकर सर. कारण भानगडी केल्या शिवाय हें जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता की बांबोली फुलांचो खुरीस आनी कॅटल पास मोयता ह्या दोनूय आमी मागलेली रिक्वेस्ट केली सीएमाक की हांगा बेगांच्या बेगीन जावपाक जाय. आतां पेरेस्ट्रल ओवरब्रीज जो आसा तो रिटेंडरिंगाक गेल्लो म्हणून आसा आनी प्रोसेस थर्ड कॉलाचेर पावला. सो हो म्हाका दिसता बेगांच्या बेगीन करून घेवपाक जाय. हेजे एश्युरन्स आमकां दिवचे. तशेंच आमी कॅटल पास मागतात तेजे प्रिपेरेशन ऑफ DPR स्टेजीचेर आसा. आतां स्पीकर सर हांगा कितलेशे एक्सिडेंट जाल्या आनी एन्युअल रिपोर्टान पासून रोड सेफ्टी एन्युअल रिपोर्टान पासून ते सांगला की हो जो कॅटल पास आसा तो जावपाक जाय म्हणून. सो हेजो आमकां एश्युरन्स जाय की केन्ना पर्यंत हें कंप्लीट जातलें स्पीकर सर.
तशेंच हांव मुद्दम विचारपाक सोदता सीएमा कडेन की आतां बांबोलीम जो स्ट्रेच आसा बांबोलीम टू शिरगांव सर्वीस रोड आसा आनी मेर्शी टू बांबोलीम हो सर्वीस रोड आसा. हे दोन्ही सर्वीस रोड 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा हे आतां खूब जाणांक कन्फ्युजन जाला. लोक परत परत विचारता की 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा. सो हे कन्फ्युजन क्लियर करचें आनी सांगचें की बाबा दोन्ही कडेन 2 वे आसा काय सिंगल वे आसा ती. स्पीकर सर, तशेंच आतां तुमकां खबर आसा की गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो एक्सपोजिशन जावपाचो आसा ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमी कितलेशे रिक्वेस्ट घातला ते आनी हांव सांगिना सगळे सांगिना पण हांव कितें करता हांव हे सगळे जे डॉक्युमेंट्स आसा हे दिल्ले आसा. सो हांव मागता की जितले रोड्स आसा ह्या हितून आमच्या सानेंद्र मतदारसंघात कितलेशे लोक हे सायडीच्यान येतले. सो हे रोड्स जे आसा ते बेगांच्या बेगीन बिफोर नोव्हेंबर स्टार्ट हे कंप्लीट जावपाक जाय. सो हे बेगांच्या बेगीन करून घेवचे आनी जी कमिटी बसयल्या कित्याक तेजे नोव्हेंबरान आमचे फादर आग्नेलाचे फेस्त येता. सो तेन्नाय ती नोव्हेंबरांत चालू जातली. सो तेज्या पयलू सगळे जी कामां आसा ती पेंडींग सगळीं कामां कंप्लीट करून घेवची. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतलो जो एक्सिडंट्स कंप्लायन्स रिपोर्ट ऑन रोड. स्पीकर सर, हो कंप्लायन्स रिपोर्ट जो आसा तेजेर आमी एलिक्यू घातलेले आनी तितून एलिक्यून आन्सर येयला नॉर्थ गोवान 8886 आनी सावथ गोवान 151 आसा. आतां स्पीकर सर, कितलेशे जे डेंजर झोन्स आसा ते अजून पर्यंत कंप्लीट जावना, कंप्लायन्स केल्ले ना. सो म्हाका दिसता हे सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाय हावसात की हे केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हो कंप्लायन्स करिना जाल्यार हेजे फुडें आनी खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. स्पीकर सर, आतां खूब व्हडलो इश्यू जो आसा गोंयान तो चल्ला. आतां कोणानूच तो इश्यू अजून पर्यंत मांडूंक ना, तो म्हणजे पार्किंग. आतां स्पीकर सर, पार्किंगाचो इश्यू आयज गोंयान कितल्योशो गाड्यो पणजे तुमी आरटीओन वचा ऑलमोस्ट म्हयन्याक म्हाका दिसता 1000 भर तरी गाडयो रजिस्टर जाता. कितलेशे ट्युरिस्ट येता आख्खे गोंयचे तुमी पळयता सगळे आरटीओनार कितल्योशो गाडयो म्हयन्याक रजिस्टर जायत रावता आनी कितल्योशो गाडयो ट्युरिस्टांच्यो ह्यो येता गोंयान. आतां हो पार्किंग इश्यू हो कितें. हांव एक अनऑफिशियली एक सर्वे जाला तितून स्पीकर सर अशें आसा की ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वेअर मिटर एक म्हयन्याक लागता म्हणजे जागो लागता. सो अशी समज स्पेस आसा. आयज प्लॅनिंग कितें केल्या डिपार्टमेंटान कितें प्लॅनिंग केल्या हेच्या बाबतींत कित्याक कॅरिंग कॅपेसिटी फॉर पार्किंग पणजेन तुमी वचून पळया पार्किंग मेळटा काय कितें. आयज व्हडलीं मॉलां येता पणजेन तुमी पाट्यार वचून पळया आतां व्हडलीं मॉलां येता थंय फाल्यां स्पीकर जर पार्किंग मेळटली काय कितें हो व्हडलो प्रश्न पडटा. आमी हांगा पर्वरी पळया पर्वरी पार्किंग मेळटा काय कितें हो प्रश्न पडटा. आतां तुमी पळयता सर सांताक्रूज आमी जेन्ना वयर वयता तो सामको एमर्जन्सी रोड सर्वीस रोड जो आसा सांताक्रूज तुमी लेफ्ट हँड सायडीन एक कन्स्ट्रक्शन दिलां आनी ताका स्पीकर सर पार्किंग पासून सारको तुमी पळयता आसतलो जो सीसीडी आसा तेच्या आयल्यान नई बिल्डींग येता व्हडली बिल्डींग येयली. आतां स्पीकर सर रस्त्याक तेकोन NH 66 व्हडली कन्स्ट्रक्शन तुमी दिले ताका पार्किंग आसा की कितें कितली पार्किंग आसा स्पीकर सर. कित्याक थंय आयज शॉपां येतली शोरूम येतले कितें आमकां खबर ना. मागीर कितें जाता स्पीकर सर रस्त्यार पार्किंग करता तसो सेम थिंग जाला GMCन थंय पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा. सो पार्किंगाक लागून कितें स्टडी केल्या ही सीएमान आमकां सांगपाची. कारण अजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना की कितें स्टडी आसा पार्किंगाक लागून आनी कितली पार्किंग आमकां गोंयान लागतली हेजो आमी प्रोसिजर कितें करतलो लोकांक गाडी घेतना कशी आमी फेसिलिटी करूंक शकता हें आमकां सांगचें स्पीकर सर. स्पीकर सर, तशेंच आमी GMC वाठार आमकां पडटा. हांव सीएमा कडेन मागता की GMCन पार्किंग फेसिलिटी करची आनी आमकां बरे पैकी म्हणजे सगळे गोंयभरांतले लोकांक पार्किंग सारकी करपाक मेळटा अशें जावचें. स्पीकर सर, फुडें जेन्ना हांव हें करता तेन्ना PWDचें उदक. आतां उदक हें खूब गरजेचें जगपाक उदक जाय. आतां हांव मातसो इल्लेशें उदक पिलो ताव मातसो सुकलो. आतां हो ताव सुकलो म्हणटा पळय हर घर जल हे घोशणा जी आसा ही आमच्या गोंय सरकारान केली आनी हर घर जल घोशणा केल्या नंतर हांवें प्रश्नूय घातलेलो सीएमान एक उत्तर दिल्लो म्हाका की गोंयान प्रत्येक कडेन हर घर जल आसा आनी समज ना नाल्यार आपणाक तूं नांवां दिया आनी तेंचे हावज नंबर दिया. स्पीकर सर, आयज हे सगळे नांवां ही आख्खी फायल रेडी केल्या नांवां अलॉंग विथ नंबर. आनी स्पीकर सर पयलूच जो आसा हे तुमचे गांवडोंगरी गांवचे आसा कावरे विलेजीचे आनी अशे बाकीचे कितलेशे तालुक्यांचे कितलेशे गांवांतले हो टोटल डेटा सो हांव मुद्दम टेबल करता आनी हांव एश्युरन्स मागता सीएमा कडेन की 15 दिसां भितर जशें तेणें सांगलें की 15 दिसां भितर हांकां कनेक्शनां दितलो जी PWDची कनेक्शनां ना ही मेळटली ही आशा बाळगिता आनी 15 दीस जाले नंतर हांव थंय वयता आनी पळयता खरेंच तांकां उदक मेळला काय ना तें. हे जर खरेंच ना तांच्यांनी फॉर्म भरपाक जाय तांच्यांनी डॉक्युमेंट दिवपाक जाय नाल्यार कोण तरी बेश्टच बांदतलो आनी म्हणटलो कनेक्शन ते जावचें ना. तुम्ही जशें एश्युरन्स दिले तुमच्या स्टाफाक धाडा
आयक. तुमच्या स्टाफांक धाडा जे पीडब्ल्यूडी इंजिनियर्स आसा तांकां धाडा तुम्ही सगळे डॉक्युमेंटेशन करून घ्या Speaker तांकां sir. सगळे रावले सगळे डॉक्युमेंटेशन करतले परत एकदा सांगता हांव ग्रामपंचायतीन आमचो पीडब्ल्यूडीचो इंजिनियर म्हणून बसतलो तितक्या लोकांक हांव तारीख सांगता तितक्या लोकांक कळून तेंच्यांनी ते आपले डॉक्युमेंट्स घेवन येवचे फॉर्म भरून घेतले आणि तेंच्यांनी रितसर कितें आहा पण ताका कनेक्शन दिता 15 दीस जाल्या नंतर आयज 7 तारीख आसा 15 दीस जाले म्हणटकूच हांव Speaker वयता sir. आनी Speaker पळयता sir. जो अशें एश्युरन्स दिले Speaker की sir. तांकां उदक sir. गावला एक पायपलायन गावल्या वॉटर सप्लाय जाल्या एक minute. हय काय ना ती स्पीकर सर हांव 15 दिसाचें सांगना कारण म्हाका सारकी स्थिती कितें ती खबर ना हे assurance म्हाका सीएमान दिला, हांवें वन दिला assurance. स्पीकर सर हांव चॅक करूंक लायता हांव मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1 म्हयनो घेता पण पंचायतीन तेंच्यांनी सगळे फॉर्म भरून दिवचे पडटले तेंय सांगता हाजो मनीस मॅक्झिमम सोमार दीस वचून त्या ग्रामपंचायतीत बसतलो सोमार दीस तुज्या लोकांक धाड थंयसर 15 दिसांनी हांव वयतलो प्रत्येक गांवांनी जेंचे म्हाका सांगलां हांव वचून पळयता मेळटा हे एल्टनाचेय गांव आसा थोडे तितून तुजेय आसा 1 म्हयनो आसा स्पीकर सर फुडें आमी कित्याक टायमूय कमी आसा स्पीकर सर तशेंच आमी जेन्ना पळयता सानांद्रे मतदारसंघात आमी पायपलायनीचे हे घातलेले आसा स्पीकर सर आमी ऑपोजिशनाचे आज last उलोवपाक day, आज आतां last फुडें day. स्पीकर सर कितले डिमांड आसा विरोधनाचे आनी फुडें होमाचे बीन आसा सोप्यात बेगीन सोप्यात हांव एक 10 मिनटां दी स्पीकर सर हांव करता 8 पर्यंत सोपपाक जाय स्पीकर सर आमी सानांद्रे मतदारसंघात शिरगांव पायपलायन घातल्या ती कंप्लीट जावपाक जाय नेवरा पायपलायन आयज एक्सपोजिशन आसा आनी ती पायपलायन आसा ही बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय तशेंच भाटीम दोंगरी गांवान हांगा पायपलायन आसा ही कंप्लीट जावपाक जाय स्पीकर सर तशेंच वॉटर टँक इन्फ्रास्ट्रक्चर जीएमसी बांबोलीम हांगा स्पीकर सर हांव विजीट केल्लो तुमी पळयल्यार सामकें बेजार जातलें की कितें परिस्थिती जाल्ली आसा ती आजून पर्यंत ते कापेत कितें घातलें दिसता आनी कांय करूं ना सो ते बेगांच्या बेगान करून घेवचें तशेंच दोंगरी मंडूर ह्या दोंगरी आनी मंडूर 2 वॉटर टँक्स आसा ह्यो अलॉंग विथ द अल्ट्रासोनीक फ्लो गेज मिटर हे घालचे ही आमी मागणी करता आनी गेले ते फावटी डिमांड केल्लो आमी स्पीकर सर तशेंच आगासायम आनी नावशी टँक ज्यो आसा त्यो ऑपरेशनल जावच्यो तेंची तारीख जावपाची येयल्या सो त्यो बेगांचे बेगीन ऑपरेशनल जावच्यो आनी तशेंच 5 MLD आमकां दिता म्हूण सांगलेले फ्रॉम सालावलीम डॅम आजून पर्यंत स्पीकर सर आमकां मेळोंक ना सो हे एश्युरन्स आमकां स्पीकर सर सीएमा कडल्यान जाय आनी MLA लार्ज स्कीम ज्यो आयज कितें जाला स्पीकर सर एवरी टायम आमी उलयता मात कितें जाता डिले जाता आनी स्टाफ स्पीकर सर म्हाज्या होमाचें उरला व्हेरी इम्पॉर्टंट ना म्हाका आनीक 5 मिनटां दिया हांव करता कंप्लीट 5 मिनटां दिया हांव करता कंप्लीट स्पीकर सर 5 मिनटां दिया तुमची माहिती सांगता 8 पर्यंत जाणा स्पीकर सर म्हाका एकूच 5 मिनटां नाही ऐका सांगता मुख्यमंत्र्यांचे ते स्पीच सुद्दां म्हणजे रिप्लाय सुद्दां ना सगळें 8 पर्यंत सोपपाक जाय स्पीकर सर हांव 5 मिनटांनी सोंपयता स्पीकर सर ज्यो MLA LED हे आसा प्रोजेक्ट आसा ते बेगांचे बेगीन आमचे कंप्लीट करचे पेंडींग उरले खुबशे आनी बिल्डिंग्साच्या बाबतींत बिल्डिंग्सांनी स्पीकर सर आमची GMC क्वॉर्टर्स जे आसा ते बांदून घेवपाक जाय मेंटेनन्स जाय स्पीकर सर तशेंच आमचे मंडूर हेल्थ सेंटर आसा तेजे क्वॉर्टर्स जे आसा तेय मेंटेनन्स जाय सुल्लाबाट GPS जे आसा मंडूर सुल्लाबाट GPS प्रायमरी स्कूल आसा ते बांदून घेवपाक जाय मंडूर मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा हे बांदून घेवपाक जाय तशेंच गव्हर्मेंट स्कूल पालेम आनी जे आसा ते बांदून घेवपाक जाय गव्हर्मेंटाची जितल्यो गोंयभरांत ज्यो बिल्डिंग्स आसा ह्यो करून घेवपाक स्पीकर सर लास्ट डिपार्टमेंट आनी स्पीकर सर एक लास्ट डिमांड हितून घेतात तो म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंटाचे स्पीकर सर MTS स्टाफ हे घेतलेले ऑर्डर बीन जाल्ली तांकां 2021 आजून पर्यंत तांकां घेवंक ना सो स्पीकर सर तांकां बेगीन घेवचे स्पीकर सर सानांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ल्या अंडर मोटर व्हेकल एक्सिडेंट जाल्यात ती स्पीकर सर ऑलमोस्ट 59 एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता हे हितून आमकां हॉटस्पॉट्स गावल्ले आसा गोवा वेला बायपास शिरगांव फ्लायओव्हर मागीर होली क्रॉस CBI ऑफिस स्पीकर सर एकूच लास्ट आमचो होम डिपार्टमेंट उरला हांव मचकेत घेता स्पीकर सर हे जालें आतां हांव फुडलो जो डिमांड आसा तो पुलीस विजिलन्स होम आनी होमगार्ड आनी सिव्हील डिफेन्स स्पीकर सर टिंटेड गाडयेचे आमी उलयले आनी टिंटेड गाडयेचेर आजून पर्यंत कांयच एक्शन जाल्ली म्हाका सीएमा कडल्यान एश्युरन्स जाय की हेजी एक्शन जातली काय कितें कित्याक आयज तुमी कितलेशे जाण टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता स्पीकर सर तशेंच होमगार्ड जे आसा तांकां रेग्युलायज करपाक जाय उरलेले आसा तांकां आनी बेगांचे करचे तशेंच स्पीकर सर पॉयंट काडल्या ते दिवपाक स्पीकर सर हांव मुद्दम थोडेच पॉयंट आसा ते काडटा स्पीकर सर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट जो म्हणजे जो इनलिगल जावं जो डुप्लिकेट सोरो आसा हेज्या बाबतींत स्पीकर सर हांव इनलिगल सोरो स्पीकर सर पॉयंट आसा ही सीडी आसा स्पीकर सर ही सीडी आसा ही टेबल करता हांव स्पीकर सर इनलिगल सोरो आयज जाता आनी पायी सत्तरी ह्या ठाणे गांवांत इनलिगल सोरो जाल्लो आसा आनी स्पीकर सर ह्या सोऱ्याक लागून कितलेशे जाण मेल्ले आसा स्पीकर सर ताका लागून स्पीकर सर राव उरला स्पीकर सर कितें आसा दी म्हाका स्पीकर सर 4 मिनटां दी 2 मिनटां सपोर्ट करपाक आनी स्पीकर सर ही सीडी हांव टेबल करता स्पीकर सर
स्पीकर सर डिमांडाचेर स्पीकर सर उलयता माझी आसतना- उरला हांव टेबल करता स्पीकर सर माझे एकूच मिनिट तर टेबल दी कर. एक मिनिट दी टेबल कर म्हणतो. होम व्हेरी इम्पॉर्टंट उरला स्पीकर सर टायमूच दिना टेबल कर म्हणतो. एकूच मिनिट दी point माझे आसा. उरला स्पीकर सर येस सीडी स्पीकर सर सीडी आणि पेपर जी कंप्लेन आसा ती टेबल करता या- एक्शन घेवपाची कारण हो जो आसा म्हाका सीएमान सांगलेले की ते एकूय हे जो इनलिगल जावं डुप्लिकेट सोऱ्याचे हे जायना मॅन्युफॅक्चरिंग Yes. जायना म्हणून ही कंप्लेन आसा ही टेबल श्री प्रवीण शेट, स्पीकर सर लास्ट सपोर्ट करपाक स्पीकर सर लास्ट कट मोशनाक विरोध करपाक उबो रावला लास्ट स्पीकर सर. एकूच उरला हांव स्पीकर उलयता सर आसतना- एक प्रश्न घ्या स्पीकर सर नाही. एक स्पीकर सर डिमांड आसा आतां स्पीकर सर ड्रग्साचेर हांव उलयता कित्याक ड्रग्स हो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक आसा आनी ड्रग्स आयज गोंयभरान चालू आसा आनी रेवा पार्टीज ह्यो ड्रग्साचे चालू आसा आनी स्पीकर सर हांव एक लॉ मेकर हांव स्पीकर सर सीएमाक सांगपाक सोदता हांव वयतलो सगळ्यात थंय येत. ते जो हे जाता थंय वयतलो हांव Yes. कंप्लेन जो आसा दितलो म्हाका डीजीपी कडल्यान सपोर्ट जाय कित्याक बाउन्सर स्पीकर सर बाउन्सर आसा हे पळय पार्टीज चालू आसा विथआउट कांयच परमिशन हे हांव टेबल करता स्पीकर सर हांगा न्यूज पुलीस तुमच्या पेपराचेर घराडेन जे लावड फक्त स्पीकर लावड addresses स्पीकराचे सांगून आसा हे 10 म्हणत नंतर yes. तुम्ही लग्न करपाक दिना मात हे लावड स्पीकराचेर जाय तशी पार्टी चालू आसा ड्रग पार्टी चालू आसा आनी हांकां पुलीस पासून पुलिसांची स्पीकर टेस्टिंग जावपाक जाय आयज टेस्टिंग जावपाक जाय ड्रग टेस्टिंग आमी पळयता सोरो टेस्टिंग करता तसो ड्रग टेस्टिंग जावपाक जाय Yes, त्या sir. पुलीस पासून प्रवीण इन्वॉल्व शेट. आसा स्पीकर सर हे पासून डिमांडाक टेबल support करपाक करता आनी हे जे मोशनाक विरोध करपाक ड्रग्साच्या उबो रावला बाबतीन आसा स्पीकर स्पीकर सर हेजेर एक्शन जावपाक जाय Yes, आमचो right. फुडाराचो Yeah, भुरग्यांचो yes, फुडाराचो yes. प्रश्न आसा स्पीकर सर आनी समज आयज हें जायना जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्यांचो कांयच फ्युचर श्री ना हांव प्रवीण मागता डीजीपी नेवो डीजीपी येयला तेजेर हांव वयतलो इंडिपेंडंट आमच्या गोंयांत आसलेल्यो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचे म्हणून निर्मुलन करपाक लागून आमच्या सरकारान 2012 सालान एक बील हाडलें हें बील एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स अँड ग्रँट ऑफ लँड 2014 तेन्नाचे मुख्यमंत्री लेट मनोहर पर्रीकर तेन्नाचे मयेचे आमदार मदन शेट हे तेन्ना कार्यरत आसले त्यांच्या सरकारान हें बील हाडलें बीजेपी लेड गव्हर्मेंटान जें बील हाडलें हे सबंद गोंयकारां खातीर हाडलें आनी प्रामुख्यान तेजो फायदो आमच्या मया खातीर जालो हेका लागून हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता आभार मानता स्पीकर सर तशेंच आतांच्या गव्हर्मेंटान ह्या बिलान ज्यो सुदारणा केल्यो म्हणून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव आभार मानता स्पीकर सर आयज आमकां गरज आहा ती आमच्या शेती विशय जी जमीन आमच्या मालकीची जावपाक जाय हेका लागून अजून एक आमकां अमेंडमेंट हाडचें पडटलें हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जे आमकां 5 डॉक्युमेंटाचें बंधन घातलेलें आसा हे एका डॉक्युमेंटाक दिल्या नंतर ह्यो शेताच्यो सगळ्यो जमनी आमच्या ताब्यांत येतल्यो अशें एश्युरन्स दिवचें स्पीकर सर तशेंच हे जे बील हाडलेलें आसलें हे बिलाचे सगळ्यांक फायदो जाल्लो आसा आयज सनदी मेळयल्यो आसा आनी हे जे बील जाल्लें आसा हे आमच्या भारतीय संविधानाचे म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशनाच्या 9th शेड्युलान घालचें अशें हांव स्ट्रॉंगली डिमांड करता स्पीकर सर जेणे करून हे बील खंय चॅलेंज जावचें ना असो हो एक प्रयास आमच्या सरकारान करचो अशें मागता स्पीकर सर स्पीकर सर फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक खंय तरी नोकऱ्यो मेळना हे 2013 पासून नवें रजिस्ट्रेशन जायना अशें म्हाका एक लेटर येयल्लें आसा हेजेर सुद्दां सरकारान आमच्या विचार करचो आनी ज्यो नकळत कोणाची जर एप्लिकेशनां उरल्या पेंडींग जाल्यार ती ग्राह्य धरची आनी ह्या फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यांक सर्वीस मेळपाक लागून न्याय दिवचो अशें मागता स्पीकर सर स्पीकर सर PWD डिपार्टमेंटान जी कामां आमच्या मय मतदारसंघात केल्ली आसा तेका लागून ते रोड आसूं कलवड आसूं किंवा अन्य अनेक प्रकल्प आसूं त्या बद्दल हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांचे तशेंच ऑन प्रायोरिटी सीएमान हातान घेवन तो सेटल करचो आज खुबशे आमचे अंडरस्टाफ्ड पुलीस स्टेशन्स आसा आनी आमचे कडेन शॉर्टेज पुलीस कॉन्स्टेबलाची आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर सपोज होमगार्ड्स हाजे भितर मिक्स केले नाल्यार होमगार्ड्सांक मेन स्ट्रीम पुलीस सिस्टमान हाडले जाल्यार म्हाका दिसता ही शॉर्टेजूय कमी जातली आनी एडिशनल बर्डन पयशांचो पसून सरकाराचेर पडचो ना आनी जाता जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कितें तरी विलिंगनेसा खातीर प्रॉब्लेम आसा थोडे वचूंक सोदना पूण म्हाका दिसता सीएमान सपोज तांकां कोण विलिंग आसा म्हणजे त्या हातूंतले होमगार्डांतले कोण जॉयन जावपाक विलिंग आसा तांकां एक विलिंगनेस विचारलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे जाण जॉयन जातले तांकां जाय ते जॉयन जातले तांकां नाका सिनियरिटी खातीर नाल्यार कित्या खातीर ते रावतले हातून एक बरें जातलें की आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाक मातसो इल्लो तेंको मेळटलो आनी तांचे
काम जातलें नाजाल्यार ते अजून पर्यंत जी 7-8 वर्सां तेंचें काम आसा ते फक्त लॉ अँड ऑर्डर खंय खंय आसा थंयच तांकां डिप्लॉय केल्ले वता. सो तो हो इम्पॉर्टंट इश्यू म्हाका दिसता सीएमान एड्रेस करचो. फायनान्साचेर उलयता आसतना आमकां ऑक्ट्रॉय म्युन्सिपालिटीक मेळटालो तो आतां बंद जालो म्हणजे GST जातकूच आनी इन लिव ऑफ दॅट कॉम्पेन्सेशन थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान प्रपोज केलां तें तुमच्या कॅबिनेटान पळोवन एक्सेप्ट केलां. तें केलें जाल्यार म्युन्सिपालिटीक डेव्हलपमेंट करपा खातीर थोडो तरी फंड मेळटलो आनी ताचे खातीर तांचेय फायनान्शियल स्टेबिलिटी तांकां हें जातली. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना जालें एकूच हांव कितलो फास्ट करता पळय. पब्लीक वर्क्साचें उलयता आसतना पयलीं खंयचोय डिपार्टमेंटान फोडल्यार तोच डिपार्टमेंट ते पुरून लेवल करतालो. आतां एक नवो ऑर्डर काडला की ते PWD करतले म्हणून सगळे. अजून पर्यंत PWD आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्सा भितर कॉर्डिनेशन ना आनी ताच्या खातीर त्रास जाता. सो तो एक हें करून तांचें कॉर्डिनेशन सारकें जावचें. इलेक्शनाचे एकूच लास्ट मुद्दो म्हणटा की आज खुबशे लोक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्ही सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा जे मेल्या जे ट्रान्सफर जाल्या तांची अजून नांवां आसा आमच्या भितर आनी त्या खातीर तो इन्फ्लेटेड फिगर आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत